रेतेरेक आयला तुमकां सुमेस्तांक पयल्यान पयलें हांव देव बरो दीस मागतां. मस्तो पावस येता भायर जाल्यारय तुमी पयस पयस जावन आयल्यात. सर तुमचें कामां कुशीक दवरनो, सर तुमच्या राटावळी कुशीक दवरनो, हांगासर तुमी आयल्यात. आमच्या ब्रदरान सांगला बरी हो एक दीस जेजूच्या आंगणांत ताच्या सांगाता कुर्सूंक, ताचें उतर आयकूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, सक्रामेंत आसता जाल्यार जेजूक आराधन करूंक. पूण तुमी येता आसतना तुमची तेसावां घेवन आयल्यात, तुमची मागणी घेवन आयल्यात, तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन आयल्यात. आज आमी मागिल्लें मेळटलें. हांगासर जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव आमकां जातलो. आमकां स्वकसाय मेळटली म्हणल्यार समजणेन तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजून बावडतान ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. तशेंच तुमच्या आयतेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेगांचेर ताचे आशिर्वाद घालतलो. तुमकां स्वकसाय मेळटली. आनी हांगासर जेजूचो अनुभव जालो म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वताल्यात. आमची माई तशेंच हांवें मस्तुपटी सांगचें, तिच्या आश्रयाक दावरलो, तिची सासाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. तुमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. मोगाच्या न्हू रेतेरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. प्रत्येक जावन आमचे पाद्र्याब, आमच्या मोगाचे पाद्र्याब आतां ते कोडयाळनांत पोट्टा आसात, रेतेर मंदिरांत आसात, थंय जावन हांगासर ते आयल्यात, पयस जावन आयल्यात, येतात आमच्या मोगान हांगासर ते येतात. आनी हांगासर मोरयमायच्या ह्या पूण शेतांत म्हणटा मोरयमाय म्हाका आपयता फादर. आनी मोरयमायच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर ते आयल्यात ते रेतीर चलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा. आमचे ब्रदर आसात जॉन, हर एका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती चलोवन व्हरतात आनी आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर हे डिवायन वर्डाचे आसात ती रेतीर टेलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर आमकां बोवा परबेचो स्वागत दिल्याक खरो वर्थो मोग ह्या जाग्याक घेवचो आनी भोव खुशी भोगता, संतोश भोगता ह्या पुणशेतां घेवचें म्हणटा. कित्याक मोरी माय आमकां आशिर्वाद दिवन धाडटा आनी आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळे मी उबी रावया. मोगाच्या न्हू पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगांत आमकां आपोवचें व्हरतें भाग. तो पवित्र आत्मा आमचे वयर आसतना, आमकां अभिशेक करतना सगळें आमचें जिवन त्या प्रमाणे तो चलोवन व्हरतलो. आमची कंत, आमचो हुस्को आनी आमच्या मोतींत कितें वादळ आसा तें न्हय, ताचो परिणाम कोणाचो त्याच पवित्र आत्म्याचो प्रभाव आमच्या वयर व्हरत्या मापान जाता आसतना तोच पवित्र आत्मा आमकां शिकयता खंयच्या वाटेंत आमी वचूं जाय, कशें आमचें जिवन मांडून हाडी जाय. आनी त्या प्रमाणे जेजून म्हणलें उतरां, तो जाणवायचो आत्मो तुमचे थंय येतना तुमचें जिवन बऱ्या आदारान मुखारसून वचोंक तुमकां तो आदार दितलो. त्या खातीर आमी जायते फुडें आयकता, जायते फुडें म्हणटात पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागत जाय. कितें एक डिसिशन करतना, कितें एक निर्धार घेतना पवित्र आत्म्या कडेन मागत जाय. आज प्रत्येक तरान आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागोवंक जाय. आमची जबाबदारी समजून घेवंक, केदळ आमची जबाबदारी समजून घेवन ती जबाबदारी आमी त्या प्रमाणे आमी जियेतांगी, तेदळा आमची सुटका जाता, आमचें फ्रिडम आमकां मेळटा. आनी त्या खातीर सुम्या कडेन आमी मागया. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या देण्यानी तो आमकां भरतलो आनी चड आनी चड मापान तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय राज करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू, होसाना जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगचनो बूकांतुक तेगरपान संको स्मृति स्तुति 145 145 पेज नंबर. गीत पवित्र आत्म्याचें सक्कळ आमी गायन करया. स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तो देवोन ए स्वाधिकात्म्या
दैविक ज्ञान मुझे तेरा भोग ये सांगता मिळूया स्वाधिक ज्ञान पवित्र ज्ञान वेगिस्तु देवोन ए स्वाधिक ज्ञान दैविक ज्ञान मुझे तेरा भोग ये बापान पाठवलेल्या पवित्र ज्ञान जीसून बसलेल्या पवित्र ज्ञान दूतांक धैर्य दिल्या पवित्र ज्ञान प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्र ज्ञान बापान पाठवलेल्या पवित्र ज्ञान जीसून बसलेल्या पवित्र ज्ञान दूतांक धैर्य दिल्या पवित्र ज्ञान प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्र ज्ञान दैविक ज्ञान पवित्र ज्ञान जे देवन येतो देवन आमकां तुज्या त्या मोगान बर स्वाधिक ज्ञान दैविक ज्ञान जे देरोगे तेरा भोग ये पवित्र ज्ञान राज कर तुझ्या आमच्या भितर आमच्या वरच्या जिवितांत सदांच आमकां आदार दिवच्याक तेच आमची बोध वर्तनार वर्त्या मापान जाणवायन भरच्याक आमकां जाय जाली जबाबदारी घेवच्याक ती जबाबदारी आमी उत्तम तरान जियोवच्याक जाय जाल्यार सर बरेंपण दिवच्या पवित्र आत्म्या आमच्या सांगात ये जिविताची जर आमच्या थंय देवय भलायकेचो दातार तो बरी भलायकी आमकां दी आमच्या देवाचे सगळे उणेपण काडूडे आमच्या देवाचो हुस्को खंत पयस कर आनी प्रभा अवतारान आमी जियोवच्याक आमकां जाय जाल्यार प्रभावित वालाई आमकां रचोवन दी पवित्र आत्म्या विस्मित बुदेणार पवित्र ज्ञान जीविताची पवित्र ज्ञान भलायके दातारा पवित्र ज्ञान सदां काळजी येवच्या पवित्र ज्ञान विस्मित बुदेणारा पवित्र ज्ञान जीविताची पवित्र ज्ञान भलायके दातारा पवित्र ज्ञान सदां काळजी येवच्या पवित्र ज्ञान स्वाधिक ज्ञान पवित्र ज्ञान वेगिस्तु देवोन ये स्वाधिक ज्ञान दैविक ज्ञान मुझे तेरा भोग ये सगळे आमचो अंकार आमचे थंय आसले ते काळो गो आमचे थंय आसले ते उणें चिंतप सगळे मन घालन नवे साव भरच्याक कश्टांत अनवरांत आनी कितेंय पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी भियेनासतना परमेश्वराची खिळणां आमी जावच्याक आमचें जिवन भोव अपुरबायेचें मोगाचें तुज्या वरत्या संभ्रमाचें जीवन बदलोवन रुपांतर जावच्याक पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवोन ये आमचे सगळे नवे सावंत कर आमकां नव्यान रुपीत कर आमकां जेजूची नवी भुरगीं कर अंकराची मोडा मुचेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत हांव सांपडून आकला परवश किरणां तूं उसवाट पाकय सगळीं मांद्र
द्राक्षाबीत अरुण पावन कराची मोडा मोचेर मांडल्यार कष्टाच्या आवरांत उपेग थाकला भरवशा किरणात वसवाट पाकय सगळी बांद्राक्षा बी वरून पावय स्वागतात्म्या साधिकत्म्या पवित्रात्म्या पवित्रत्म्या मोचेर गिस्तो देवोन ये स्वादिगत्म्या स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या दैविकत्म्या रावोगे मजे तय मोजे तैरा ओगये स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरा ओगये सदा स्तोरा ओगये आमचे तैरा पवित्र आत्म्याकडे आम्ही मागया तो पवित्र आत्मा सतस आत्मा दैवीक आत्मा सर्गेचो आत्मा आमचे थंय रावोंक ये आमचे थंय सदांच पिडार खर आमकां तुज्या वर्त्या देण्यांनी भर तुज्या फळांचे वर्ते म्हण आमी फळां बरी जावच्याक आमकां तो पावो कर पवित्र आत्म्या आमकां सोडिनाका आमच्या बोवारी तो राव आमच्या भितर तो राव आमच्या वयर तो राव आणि हर एक घडये तो आमच्या संगत आसतना आमी तेच क्रियाळ जावच्या जीवाळ जावच्याक कुरपे बरे जावच्याक सुडसुडे जावच्याक आणि आमच्या जिवनांत जायते बरें म्हण आमी आपणावच्या नव्यान आमी रुपे जावच्या कितें उणें म्हण आसा तें सगळें धुवन काड पवित्र आत्म्या जांग बरो आमकां थोडे उदास जांग बरो आमच्या थंय थोडे आळसाय थोडे आमकां कितेंच करूंक नाका हें सगळें आमी आमच्या मोतीन चिंतलां शिवाय तुवें घाल्लें न्ही असलें कितें चिंतनां आसात असले कशे परिणाम आमच्या थंय आसात ते सगळे तूं नितळ कर निर्मळ कर तुज्या वर्त्या बेसांनी आमकां बर हालेलुया 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 जेजो आमच्या वर्त्या देणारा आमकां ह्या घडये सगळें आमचे बरें म्हण हांगा कोण आयल्यार आनी कोण येवन आसात ताका तुज्या वता गोपान की तुज्या अमली रगताचे ते देवय वर्त्या मोगान ताका बर जम्या तुज्या वर्त्या अमली रगताचे शिवण ह्या जाग्यार जावनी जम्या हे पोंचे वर्त्या सगळें बरो दी तुजो मोग ह्या भुरग्याचे वाड दी जम्या तुजी वर्ती सगत हांगा चड आनी चड मापान आमी जियोन वर्ता परिणाम आमचेर घाल जम्या प्रभाव आमच्या थंय घाल जम्या आनी त्या प्रमाणे आमी जियोवच्याक तूं आमकां आदार दी जम्या हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक घडी भर आमचो एक हात काण आमच्या खालसा वयर दवरुया सांगया पवित्र आत्म्या तूं आमच्या सांगता आसाय देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला ती वर्ती सकत चिरोन घे भितर देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला ती स्तोत्रां जेजूची तो पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदड नासल्या सुडका कोण सकडी
ते खुड्डेपणांत आसले तांची दिश्ट उक्तावच्या खातीर बांदपासांतल्या अनवरांत आसल्यांक आकांतांत आसल्यांक तांकां त्या अनवरांतले सांबाळच्याक त्या अनवरांतल्या भायर हाडच्याक तस पवित्र आत्मो त्या जेजूतय त्या वर्त्या जेजूतय देवाच्या पुता थंय देवलो आत्मो तुजे थंय आनी म्हजे थंय देंवतना धर्मस्तमापान अजापाची अजापां आमच्या थंय ती बदलावण आनी आमी जेजूची नवी रचना जावच्याक तस पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसया मोगाच्यान एक घडीभर बसले कडेन एकामेका पळयात चिक्के एकामेका पळयात थोडो हात दियात इल्लें शेक हँड करात एकामेकाक संतोषान उल्हासान आमी जियोंक आसा कित्याक संतोष आमच्या काळजांत आमी दवरूंक चिंतलो जाल्यार आमी संतोषान जियोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशें आहात मोगाच्यानो सगळें बरीं आहात वय बरें. देवाच्या मंदिरांत येता आसतना मात्र न्हय हर एका घडी आमी बरीं आसूंक जाय. त्या खातीर ही सगत आत्मीक सगत आध्यात्मीक म्हणटा आमी कन्नडान जाल्यार या इंग्लिशान जाल्यार स्पिरिच्युअल एनर्जी आमी हर एक घडये. त्या खातीर डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटाना पळयता जायतीं जाणां थंय आयिल्लीं येता आसतना सदां हळटार तांचो ताळो जायगी नाका घेवन भायर येता. कालच्या दिसा 10 to 11 एक सेशन आसलें पवित्र आत्म्याची नवी रचना. त्या वेळार तांचो ताळो पळय जाय त्या वेळार हांवें म्हळें ऑलमोस्ट 100% पवित्र आत्म्या बरी तुमी जाल्यात आनी तांची ती सुटसुडाय तांचे ते एक तांचो ताळो आनी तांचे ते हावभाव म्हणटा पळय ते सगळी बदलावण जाल्या. ताचे उपरांत कितें ताचे उपरांत ताणी वेता आसतना ती जेजूची वर्ती साक्षांवच्याक तांकां आमी दान दिवचे. त्या खातीर 11 जावन 12:30 म्हणसर एनॉयंटिंग या इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय बरोवन वमतोच्या मापान दिवन तांकां धाडचे. ताचो अर्थ थंय गेल्ल्या उपरांत ताणी नवी रचना जावन जियोंक आसा आनी तसले रेतेरीन आमी बगीता जाल्लीं आमी भायर वतना वर्त्या तरान आमी जियोवच्याक जेजून आमकां आपयलां. तें आपण तुमी घेतलां हांवें घेतलां हर एकल्यानी घेतलां. त्या देखून आज आमी वर्त्या तरान आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी समजून घेवंक जाय. रेतेरीक आयल्या वय रेतेरीन सक्ते बरी जावंक जाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक जाय आनी भायर वता आसतना तो प्रभाव आमच्या द्वारे हेरांच्या जिवनांत जावंक जाय. तें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत आनी त्या खातीर सोम्यान आमकां सांगलें गो अँड प्रोक्लेम वच आनी म्हजें उतर प्रसार कर वच आनी म्हजो संदेश प्रसार कर वच आनी म्हजो मोग हेरां थंय वांटून घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुगेचे भाव भयणीनो आज तुमचे कडेन स्टीफन कुवे म्हणलो एक बोवापुरबायचो बरो येणार आसा 7 हॅबिट्स ऑफ इफेक्टीव पीपल म्हणटा तो. म्हळ्यार 7 आमचे थंय आसले ते हॅबिट्स ह्या आमी कशे जियेतना आमचे थंय एक तरेचे हॅबिट्स आसात ते आमकां आपुरबाय तरान जियोंक सांगतात. म्हणल्यार एक बूक ताणें बरयला. त्या बुकांत ताणें बरयले 2 वलायां सर्कल म्हणटा आमी ते तुमच्या मुखार दवरता आनी आमी कशें जियेता म्हणलें आमी पळया. पयलें वलाय जावन आसा ताका आमी म्हणटा सर्कल ऑफ कन्सर्न. कन्सर्न कोंकणींत हुस्को. आमी हुस्को जाय तो हुस्को आमकां आसता एक सर्कल ऑफ कन्सर्न. सेकंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स म्हणटा आमी ताका इन्फ्लुयन्साक परिणाम वलाया आनी कन्सर्नाक हुस्कोचो वलाय हुस्को आमकां. आतां जायतो हुस्को आमकां आसा. हुस्को आमकां आसा हेरां कश्ट जातना हेरां मरण पावतना कितें वारें वादळ येतना कितें अवघड घडतना हाचे वयर आमकां जायतो हुस्को आसा. वय आसूंक जाय पूण तो हुस्को काडून आमच्या दोन कितें करूंक जाता गे म्हण पळय. एक मनीस मरता ते मरणांतल्या बरी वाचोंक आमकां जाता गे आमच्या हाताकाल आसा गे. मरच्या मनशाक वाचोंक जाताय. जायते जाणां मरतात. तुमी वाचतात म्हणून तांकां खंय ग्लास हावसान गेल्यार ती जिवांत उरता ते ना आमच्या हातान ना ते. सो
कोण मनीस मरता ते आमच्या हातान ना जाल्यार आमी त्या मेल्ल्या मनशा विशयान जायते चिंता. कालच्या दिसा कालच्या न्ही थर्सडे ब्रेस्तरा एकले आयले आनी म्हणा लागली म्हजो बापूय मरोन 9 वर्सां जालीं फादर आनी कितें दूख आतां हुस्कन 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 रडता. हांव म्हळें तुज्या बापायचें मरण तुज्या हातांत आसलें ना कोणाच्या हातांत आसलें देवाच्या हातांत. आतां तूं देवाच्या घरा आसतना तुवें ताच्या खातीर मागयत ताचो उडास हाडयत आनी की तो गाय भितर तुवें जिवन कितें तुज्या हातान कांय ना न्ही म्हळें. मागीर वय म्हज्या हातान कांय ना पूण हांव तें दवरून बसलें. तुज्या हातान आसल्या उपरांत तुवें दवरून बसल्या दॅट बिकेम्स ए बर्डन. तुका वजन जाता म्हण सांगलें. ताच्या उपरांत आमी पळयलें जाल्यार जायतीं झगडीं जातात. बरो इस्रायल आनी इरान झगड्या जातना आमकां जायत्यांना हुस्को कितें जाता काय कितें जाता. आज उक्रेन आनी रशिया तशें जायतीं झगडीं जातात. ती आमच्या हाताक आला सारकी. आमी कितें करूंक जाता त्या झगड्यांक. आमी इस्रायल वचून हांव झुजता इरानाक मारता या इराना वचून इस्रायला मारता म्हणून जाता आमकां ना. आमच्या हातान ना. जाल्यार आमी कितें करता थोडो बडी त्या टी व्ही भितर रिगोन तो न्यूज वाचून 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 बेश्टे आमचो टायम वेस्ट करता. आमच्या हातांत तें ना. तशेंच नॅचरल डिजास्टर सुनामी येता म्हणजे जायते वारे येता जायते आमचे माडयो केळंबे आनी पुरो परतोन गेल्या थोड्यांचे. आनी अशें आसतना त्या वाऱ्या देखून जायते अनाहूत घडटा. आमच्या हातांत आगे वारें आमी कंट्रोल करया तें. तुवें आनी कोणें व्हडले आतां हांगा आमी वळोंत बांदता म्हूण चिंत्या दिसल्यार हांगा येवचें वारें कंट्रोल करूंक जाता आमच्यान ना. बेश्टें आमी हे वारें येता तें जालें हें जालें तें हें जालें हें जालें सगळें नाका जाल्लें काणोन भितर बसचें आनी ताचे विशयान जायतें डिस्कशन करचें. तुज्या आनी म्हज्या हातान ना. आवरेता व्हडलो गडगडो येता गडगडो तुज्या आनी म्हज्या हातान ना. वय बे आमकां दिसता थोड्यांक कितें कितें ताका जाय जाल्यार तयार आमी करयत. जायतीं प्लग्गां आमची आसा CC कॅमेरा आसूं बरो इंटरनेट आसूं बरो TV आसूं फ्रीज तें पुरो प्लग्गां आमी काण दवरया. पूण गडगड रावंक तुज्या तावन आनी म्हज्या तावन जायना. हें आमकां करूंक जायना. त्या देखून जायते संगती आमच्या कंट्रोलार नात. आमच्या कंट्रोलार नात. त्या देखून आमी म्हणटा आमच्या कंट्रोलार नातले विशयांत आमी जायतो हुस्को करन कांयच फायद्याचें न्ही. थोड्या जाणांनी थोड्यांक दुसऱ्यांक काम ना. हें वाचून तेंचं डिस्कशन हांव ट्रेनार येताना पळयता नाका जाल्लें डिस्कशन. ह्या मनशाक कांय कुस्कुटाची खाडी करूंक जायना नाका. तो डिस्कशन करता त्या राजकीय विशयान. हाणें काल करूंक जाता नॉलेजीक आसूंक बरो पूण हाच्यात हांव कांय करूंक जायना. तुजें हांव कांय करूं म्हजें हांव कांय करूं. पावस आयलो सकाळीं रात्रांचो पावस आयलो जायते पण पडल्यात. आतां उदक पडलें जाल्यार आमी येताना आमच्या गाडयो वताना पडटा. आमकां कांय करूंक जालें. उदक घेनातल्या बरी त्या रोडाक घेनातल्या बरी भायल्या नंतर हांव उदका आमकां आज रेतेरी वचोंक आसा. आज आमी खालमाडीक वता आमकां हे पोंड आयले जाल्यार आमची टायरां इल्लीं ती पाड जातात. त्या देखून तूं रोडाक घेनाका म्हण आयकता हे पावस ना. मागीर कळले एक गाडी तो रोड ताका आका ताका बेश्टेंत गाडी दिवचे बेश्टेंत येताना भरपूरचे जायते भरपूरचे. म्हज्या फाटल्यान एकलो येतालो हांव पळयलें ताका तो इल्लो बारीक स्पिडार आसलो. म्हाका जायते पोंड सुकोंक जाय आसलें. सुकयता तिसल्यान एकलो येताना हांवें पोंड सुकयलें जाल्यार पाप ताका कळटा हांव पोंड सुकयता म्हणून. त्या देखून मागीर हांवें कितें केलें स्लो केली त्या पोंडांत हळटा देंवयली मागीर उठयली मागीर परतून कसं करून आयलो. पुरपुरो ना ओ रोड तसो कोण तो दामार. आतां तूं पुरपुरल्यार आतां पाटी वेताना दामार घालता ते ताका भरता ते ना. आमच्या घर लागीं आमच्या मांयच्या घर लागीं एक पोंडो पडोवन सादारण म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं ल्हानसो पोंडो. हांवें केदाळे केपडी वचचें घरा पूण दुसरे तत्त तेणे वेतात तत्त पणव्यान तांचे 2 व्हिलर घालून डागा वेतात. एकल्यानी एक दीस सयत 1-2 कुरवी माती घाल्यार पुरो ताका. ती माती घालचे विशयांत चिंतूंक ना. तुमी म्हणूंक पात्राबानी चिंतू हांवें चिंतू ना. ह्या मनशांक तितलें कळना. आमच्यात कॉलनींत ते आसात जायते यंगस्टर्स आसात तातूंत गाडी घालता. हांव गाडी सुकोवन वता कित्याक म्हाका कळटा तो पोंड काय आसा म्हणून. आनी करेक्ट हांव ते गाडी एक पुटीन त्या पोंडान हांव म्हजी गाडी घाली ना. कित्याक आमी भरपूरच जाय. ओके आतां आमी केदाळाय आमच्या कंट्रोलार नातल्या विशयांत चड हुस्को दाखोवंक वचनाका. ताचो अर्थ वी शूड नॉट बॉदर अबाउट सर्कल ऑफ कन्सर्न. तें आमचें न्हय. आतां कितें करूंक जाता कितें म्हज्या कंट्रोलार आसा म्हज्या प्रभावार आसा
ताका म्हणटा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स. इंग्लिशांत कोंकणीन जाल्यार सर्कल म्हळ्यार प्रभाविता वलया. म्हजे थंय कितें प्रभाव करता तें मात हुस्को म्हाका कांयच करूंक जायना. हांवें तुमकां दाखोवन दिलें एका सायडीर हें म्हज्यान कांय करूंक जायना. त्या देखून कितें करतात स्ट्रॉंग मनशां, बुद्धवान मनशां, जाणवाचे मनशां, थोडे अक्कल आशिल्लीं बरें अक्कल आशिल्लीं मनशां प्रभावीत वलयांत काम करता शिवाय सर्कल ऑफ कन्सर्नांत काम करिनात. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्सांत काम करता. दोन सर्कल उडा आसता. सर्कल ऑफ कन्सर्न उस्केच्या वलया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएन्स प्रभावीत वलया. आमी खंयच्या वलयांत काम केल्यार सक्सेस जावंक जाता, प्रभावीत वलयांत काम केल्यार आमी सक्सेस जावंक जाता. मुखार हांव तुमकां दाखोवन दिता तें कशें करचें म्हण. आमी कन्सर्न उस्केच्या वलयांत केदळा काम करता, या उस्केच्या वलयांत आमी चिंता, या ताचे विशीं चर्चा करता. दॅट्स अ वेस्ट ऑफ टायम. हांवें सांगलें न्ही तें पणट्या कोणी पळय आतां करच्या बरी दिसना. हांवें बेश्टें ताचे विशयान चिंतचें. हो इतलो व्हडलो पोंडू म्हाका येताना म्हाका गत आसलें. हांव हेणें गेलां त्या देखून हांवें म्हळें येताना एक 5 निमिषां बेगीन स्टार्ट केलें जाल्यार मात वचूंक जाता. ना गडा 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 करून वचचें. हांवें त्या देखून इल्लें बेगीनच उरल्या बऱ्या रोडार इल्लो फास्ट आयलो, हांगा येताना इल्लो स्लो आयलो. ताचे विशयान पुरपुरोन कांयच फायदो ना. एकलो पात्रांव आसलो, ताचे केदाळे केस जट्टाले खंय. हय्यो ह्या पात्रांवाक बारी एक टेन्शन. ताणें आसले येण्याचे केस एडजस्ट केले, तेण्याचे केस एडजस्ट केले. कितले एडजस्ट करचे? येण्याचे ते जोडोंक सुरू जाले. मागीर येण्याचे केस एडजस्ट केले. येणें करन एक ल्हान एक पिन्न आनी मारन येण्याचे केसी जोडोंक सुरू. देवा वो इतले एक उणेपण बगलें की ताका आमी म्हणटा लो सेल्फ इमेज म्हणटा. ताका इतलें उणेपण बगलें की तो पुरा कडेन मेळटा आसतना तुमकां केसात, तुमकां केसात. ताका एक दीस हांवें म्हळें हांव एक दीस इल्ले लांब 2 कटकन दिता, तुमी एक मेण हाडून तूं हांडट्या तुमच्या तकले हांडट्या इल्ले घाला बरें उरतालें. मागीर ताका कळ्ळें, हळटार ताका कळ्ळें. ताणें कितें केलें, गेलो तें मेडिसीन हें मेडिसीन तें केल्यार जाता, हें केल्यार जाता. मागीर ती एक मुळनातली आर्कान आसा न्ही ती आमच्या कोल्लांगणा ताणें मेळटा त्या सायडीर बारीकशी ती कोणा कडेन गाडयली. ती बरी करून वाटून पुरो पुसला. आतां काळ्या बदलाक कडी ग्रीन जाल्याचें मातो. आनी हाका कळ्ळें. थोडी मुलामां हाडली आनी कोलें की थोडें खालें असं जल्ल आसलें. सगळें घालता 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 कांय हेचे केस लांब जायना. केस लांबी जायना, जडचे रावोंकी नात. लास्टाक कालें गेलें कोत्ताय ताणें हे सगळे केस जडचे पळोवन खाड वाडोवंक सुरू केली. खाड इतली आसा हांगा एकच एक केस ना सगळो. मागीर ताणें चिंतलें आनी हांवें तकली उन घेवन कांय फायदो ना. एटलिस्ट खाड म्हणी आसा न्ही म्हण केदाळ्या खाड धरून उडची. आमच्या हातान ना ते केस रावोवचे. चिंता हांवें तडफडी आमकां जाता तें वखद केल्यार जाता तें वखद. नॅचरल प्रोसेस थोड्यांचे केस उराना जावंक पुरो खंयचें कारण आमकां कांय कळीत ना. त्या विशीं आमी चिंतचे नाका. आनी हाचे केस जोडोन गेले. मागीर ताणें हळटार चिंतलें वन न्हय आज आनी एकलो पात्र आमच्या डिवायन रिट्रीट सेंटर आसा तुमी पळयत जाल्यार फादर जेकब आसा थंय. ताका तकलें एकूच ती एक केस ना असो लांब आसात. हांवें एक दीस म्हळें फादर यू एक्सेप्टेड इट वेल. तें बऱ्या तरान काणग्या लायन या इट इज नॉट ग्रोईंग हियर, इट इज ग्रोईंग हियर. पळय आपूण पळयताना ताच्या बदला म्हाका केस नात, तुका केस आहात, म्हाका केस तियेनात, तुज्या जडानात, उरल्यांच्या जडाना म्हूण तुवें घाला तकलीवन करचे. उरल्यांचें बरें जावन म्हूण माग आसा न्ही जावं दी. ओके. आनी आतां सर्कल ऑफ कन्सर्न आमकां कांय करूंक जायना म्हूण आमी उगेच बसचे नाका. आमी मागया मागया. झगडे झूज आसा मागया. डिजास्टर जाता मागया. थोडी अवघडां घडटात मागया. थोडे कडेन कितें कितें जाता अनाहुतां जातात मागया. आमच्या कंट्रोलार ना म्हणून आमी ओगेच बसोंक जायना. आमी त्या खातीर मागत जाय. जायते फुडें चिंतूंक पुरो बायल मनशां म्हज्या घोवाक हांव चेंज करता. थोड्यांनी ते येवन म्हणचे म्हज्या कडेन फादर आतां फाटीं वेता न्ही फादर एका म्हयन्यांत म्हज्या घोवाक चेंज करता. थोडे जाणां हांगा रेतीर आयकल्ले उपरांत आपणें तो काल जाता म्हणून गुत्तू ना स्पिरीट. दादल्या मनशांनी म्हणचे म्हजी बायल आसा न्ही फादर ताका एक 15 दिसांनी हांव चेंज करता. गूड लक करा वसा. पळया कोणाक एका बायलेक आपल्या घोवाक
चेंज करूंक जाता जाल्यार पळया आनी गोवान बायलेक चेंज करूंक जाता जाल्यार पळया. ट्राय युअर बेस्ट. जाता इतल्या वाटटाक आमी एकामेकाक चेंज करूंक जायना. आमी पात्राप जाय ते पडटा रेतेर मंदिरान ठोक दिवन आसता, पूण ताणी डिसायड करनातल्यार आयिल्ल्यांनी डिसायड करनातल्यार हांवें तांकां चेंज करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव पळयता म्हाका न्हू 5.5 दिसांच्या रेतेरेंत 11च्या दिसा सयत एकलो जम काडटा. ताणें डिसायड केला डिवायनाच्या भितर पांय दवरतना ताणें डिसायड केला बरो टायम म्हाका न्हिदोंक. हांव ताका अंकल अंकल कितले ताका बोब मारता. काल बरो पावस येतलो. हांवें ताका म्हळें अंकल बरो सिरादरीचो पावस येता आनी हांगा गोडगोडो बोब घालता जाल्यार तूं न्हिदताय म्हळ्यार तुज्या वयर गोडगोडो पडल्यार मात्र तुका जाग जाय ताणें मुखार. वया न्हय या कित्याक म्हळ्यार तूं बिंदास न्हिदला. ताका म्हळ्यार कोणी तशें उलोवचो ना. हांव बिंदास उलयतां. हांव कोणाक न्हिदोवंक सोडिना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका न्हीद इलेक्शन जायना. म्हज्या क्लासीन जर हांव कोणाक न्हिदोवंक सोडनातलो भुरग्यांक तसो राव येता तसो क्लासीक आण घेतालो. म्हाका कोणूय न्हिदोवंक नजो चड जावन. तुमी म्हणूंक आसा पाद्राब आमकां न्हिदोवंक सोडना गे न्हिदता जाल्यार न्हिदा. तुमी डिसायड करना आयल्यार हांवें कांय करूंक जायना. एका दोळ तुमी न्हिदतात म्हणून डिसायड करना आयल्यार न्हिदा. हांवें कितलें सांगल्यार तुमी उठना. कित्याक म्हळ्यार तुमी ऑलरेडी तुमची आयकोनची स्विच बंद केल्या, न्हिदची स्विच ऑन केल्या आनी ती भायर वताना मात्र तुमी ऑन करची. ती दॅट्स फॅक्ट. त्या खातीर हांव तुमकां सांगता खंयच्याय गोवान आपल्या बायले चेंज करता म्हण सांगून कितलें वधाडल्यार बायलेन चेंज जावंक चिंतिनातल्यार चेंज करूंक बिलकुल जायना. त्या खातीर हांवें तें तुमकां सांगचें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी जायते पटी कितें करता त्या विशयांत आमी चिंतून पळोवंक जाय. कित्याक हेरांक चेंज करचें म्हज्या कंट्रोलार ना. म्हाका कळीत आसा जाय हांवें म्हज्या गोवाक चेंज करूंक जायना. ताणें मात्र चेंज करूंक जातालें. हांवें म्हज्या बायलेक चेंज करूंक जायना. ताणें मात तिची मोत उजवाडयल्यार चेंज करूंक जातालें. त्या देखून म्हाका जायते पटी कावन्सिलींग केल्ल्या उपरांत आयकोंक मेळटा फादर ताची मोत देवान उजवाडयल्या. तुमचे लागीं आयिल्ल्या उपरांत तुमी न्ही हांवें सांगल्यार कांय फायदो ना म्हाका न्हू. देवान ताची मोत उजवाडयल्या तेन्ना तो चेंज जाता. त्या देखून तुमी जायते पटी ट्राय केलें जाल्यार यू आर वेस्टींग युअर टायम. तुमच्या भुरग्यांक चेंज करूंक जाता तुमकां. भुरग्यांक चेंज करूंक जाता ल्हान आसतना जाता पूण आमी तें करूं ना. जायत्या जाणांनी आमी करूं ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कडेन व्हडलीं भुरगीं आसात धाकटीं भुरगीं आसात. एक भुरग्यां जाल्यार ल्हान आसतना आमी आनीक इल्लो कोंडाडे करून चेंजीत करिना. ल्हान प्रायर भुरग्यांक चेंज करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द फावंडेशन. आनी त्या वेळार तुमी गेल्ली ती बुन्याद बऱ्या तरान. एकली बायल मनीस म्हणटा म्हाका कालच्या दिसा फादर आमचो बिसायब मुकलो आतां 7व्या क्लासीन या यंग प्रिस्ट म्हाका मिसा घेवंक ह्या मागण्या घेवंक आपयता फादर. हांव म्हळें तशें म्हणनाका. माग एक आवय जावन माग नो फादर. मागीर म्हाका मॅसेज परतून जायते आयदर ही विल बिकम ए प्रिस्ट ऑर ही विल बिकम ए फादर. इट इज नॉट युअर बिजनेस. कीप युअर माउथ शट म्हळ्यार ताका. It's not your business to decide whether you will become a father or you will become a priest. You pray that he'll become a father of all. माग ये पहिल्यांत 50-50 अर्धे मनान आमी मागचें. कित्याक मागोंक नजो तो ह्या जाग जावं दी मोरो ह्या जाग जावं दी सगळ्याचो बापूय जावं दी माग. त्या खातीर मोगाचें आमच्या मदें त्यांगा मालपे गेल्यार पळय व्हडली रास मासली जाल्यार आमी कालें करता सगळीं आमकां नाकाने ते थोडे 4 जाणां कडेन उलयता 4 वांटेकर यांगी आनी कोणाक आपयता आमकां आमचे वयर पातेणी ना. त्या देखून एका मोगारल्याक आपयता. मोगारल्या कर तुका एक 20 रुपया दिता 4 वांटेकर. कित्याक म्हळ्यार मोगारल्यान चड घालून उणें घालून ते सारके आसात. आमी चड उणें गेल्यार पुरपुरता. ताणें ताका मात चड घाली आनी एका दोळा ती पुरपुरतात म्हण म्हाका उणी घाली जाल्यार घरा पावच्या म्हणसर ती नुस्तें घर खावच्या म्हणसर छा हांवें म्हाका उणी घाली ताका चड घाली. कितले सगळे आमच्या मद्याक. त्या देखून आमी कितें करता पयल्यान डिसायड करता मोगाच्यान. ताका हांवें सांगलें नेवर से अगेन सांगा नाका अशें. तुका मोना तुज्या पुतार हाडोंक ताणें ह्या जाग जावं मोना सांग माग
म्हाका सांगताय म्हजो पूत ह्या जाजोंच्या माग म्हणून तुका 50-50 आयदर यूल बिकम ए फादर ऑर यूल बिकम ए प्रिस्ट. नेवर से अगेन म्हणून सांगलें. मग सॉरी फादर, सॉरी नाही, कळी तसं जे कितें करताय तो म्हणून सांगलें हांवें. तुज्या हातान ना तें, देवाच्या हातांत आसा. कोणें ह्या जाग जावचें या ना ह्या जाग जावचें. देव आपयता त्या देवाच्या आपणाक आमी लोटून 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 म्हळ्यार त्या खातीर आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना तुमी शिकयल्यार तीं शिकतात. दे कॅन चेंज. व्हड जाल्ल्या उपरांत तांकां चेंज करता म्हळ्यार तुज्यान जावचें ना. कित्याक पेरंट्सांनी ताच्या आवय बापायनी कितेंच चेंज तांचे थंय हाडूंक जावचें ना. आमी खाली सजेस्ट करयेत, एडवायस दिवेत, अशें कर तशें कर म्हूण भुरग्यांक सांगेत. बट चेंज म्हज्या आनी तुज्या कंट्रोलार ना. त्या देखून ल्हान भुरग्यांक म्हाका कित्याक इस्काल मस्त सुलाब जाल्लें कोताय तुमकां. म्हज्या प्रोविशलान गे देवाच्या वर्त्या दायेन गे म्हाका नर्सरी आनी LKG भुरग्यांक फस्ट काणोवंक म्हाकाच मेळटालें आनी तांकां क्लास काणकोंकूय म्हाकाच मेळटालें. कित्याक म्हळ्यार टिचरांक LKG नर्सरी म्हणटाना इल्ली वयर सकयल पळयतालीं. तूं UKG कणे, आमी LKG नर्सरी कणे. तांकां उखलून तांकां धरून तांकां खेळोवन इतलें आपुरबाय तरान सांगलें बरें आयकतालीं. ताका पोरेक आमी अशें उलयतना एक थोडीं भुरगीं म्हजीं व्हड जाल्यां आतां ती म्हणा लागलीं, फादर स्टील वी रिमेंबर यू फादर. वाय? द वे यू लुक्ड आफ्टर अस. आमकां कितलें बरें तरान बरयलें. तें आतां मारताळींत व्हडल्या कंपनींत इंजिनियर जावन काम करता, पूर्वी कुलकर्णी. तुमी पात येतात गी ना गी. हांवें ताका जस्ट एक व्हिडियो कॉल ताणें म्हाका केल्लो. टेल मी जॉन 10:10 कितल्या वर्सां जालीं हांवें क्लास काडून. आतां रेतेरीच्या नवीकरणाक घेवन 9 वर्सां जालीं. ताच्या पयलीं हांवें ताका क्लास काडून 2 वर्सां म्हळ्यार 11 वर्सां उपरांत जॉन 10:10 इमिडिएटली म्हज्या मोबायलांत आजूनय आसा मोगाचें न्हू. ताणें उलयलें उतर हांवें तें रेकॉर्ड केलें इमिडिएटली. फादर आय हॅव कम दॅट यू मे हॅव लायफ अँड लायफ इन अबंडन्स. हांवें म्हणें टेल मी मर्चंट ऑफ वेनिस 10:10 म्हाका उडास नासलो. हांवें शिकयलां 11 वर्सां पयलें पूण म्हाका उडास ना. मर्चंट ऑफ 10:10 ते म्हणा लागले, फादर आय हॅव फॉरगॉटन मर्चंट ऑफ 10:10 बट मर्चंट ऑफ वेनिस 10:10 बट आय रिमेंबर जॉन 10:10. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. एक हिंदू भुरगे सांगतना मोगाचें न्हू तुमकां पळय तो शिकेल्ल्यांक कळटा तो उल्हास तो संतोष. त्या भुरग्यांनी सांगलें उतरां ते म्हणा फादर स्टील रिमेंबर. म्हळ्यार भुरग्यांक ल्हान आसतना तुवें कितें तें म्हज्या इस्कालांत UKG जावन आयिल्लें. UKG जावन तें आसलें आनी ताका शिकयलें सगळें ताच्या मोतींत आसा. हांवें म्हळें मास्टर प्लॅन म्हणलें बरो. ते म्हणलें फादर इट इज इन माय सिस्टम, इट इज इन माय सिस्टम. एक्चुअली नीज मास्टर प्लॅन शिकयलें ताणें म्हाका. हांवें खाली सांगलें अशें कर म्हूण. ताणें पुरो बरोवन आनी पुरो म्हज्या मोतीन ताणें घाल्लें तें मास्टर प्लॅन. आज ताच्या मोतीन हांवें काण घेतलां पूण हांवें उलयता तें म्हणटा फादर तुमी शिकयलेलें मास्टर प्लॅन म्हज्या मोतींत आसा. त्या देखून भुरग्यांक आमी शिकयता जाल्यार यंग वेन दे आर यंग कॅच दॅम वेन दे आर यंग. व्हड जाल्या उपरांत तुमी ताका चेंज करता, हांव तें करता, हांव हें करता म्हळ्यार कांयच फायद्याचें तुमकां जावचें ना. त्या खातीर हांव म्हणटा आमच्या कंट्रोलार ना. त्या खातीर हांवें म्हळें एक मनीस न्हिदता जाल्यार रेतेरी वेळार या केदाळाक ताचे विशीं चड वारी करूं नजो. म्हज्या मतीक तो उजवाड आतां. चड वारी करून यूज ना पूण पडटा आमिल्लें जाग येता. हांव हेर जाग्यांनी गेल्यार आमी वारी करचें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताणें ऑलरेडी डिसायड करून आयलें आनी ती आमी न्हिदतले आमी जेम काडटले आमकां हें नाका म्हूण. एका दोळ्यात तेच तुमी येवना जाल्यार जागे आसतल्यात त्या प्रमाणे आसतल्या. इफेक्टीव पीपल थिंक मेनी थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. वय आमी प्रभावीत जायचे जाल्यार चड वस्तू आमच्या कंट्रोलार नात म्हणून आमकां कळीत आसा जाय. आनी त्या प्रमाणे कोण सकडी प्रभावीत तरान प्रभावीत वलयांत काम करतात पळय ते इफेक्टीव जातात. माथेवचो एवांजेल चॅप्टर 12 वर्स 36 आणि 37 तुमचें तें आसल्यार काडा पूण हांव वाचतालो कित्याक हांगा हांव वाचलें सगळ्यांक आयकता. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्स 36 and 37. देखून हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयलेल्या उपकार पडनासलेल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें. जडतेच्या दिसा उपकार पडनासल्या हर एक उतरांचे लेख दिवचें पडटलें.
असें तुज्याच उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. आतां असो अर्थ तुमकां हांव सांगता कितें तें आसा खंयच्या तरान आसा म्हूण. आमी उलोवचें हर एक सब बरें जावन वायट जावन. जायते फुडें हांवें सांगलां वायट शब्द उलयनाकात कित्याक अनॉयंटींग कुरपा माकवणी आमी होगडोन घेता तें तुमकां कळीत आसा. हाच्या पयलीं हांव हांगा उलयलां. दुसरें तुज्या उतरां वयर तुका टोटल पावर आसा. त्या देखून हांगा सांगलां तुवें उलयल्या हर एक उपकार पडनातल्या उतराचे लेख तुवें दिवंक आसतलें. तुज्या उतरां वयर तुका पावर आसा. त्या देखून हेरांक दुरसा नाका. ताणी तशें म्हणल्यार हांव अशें उलयली हाणें अशें म्हणल्यार हांव अशें उलयलो बिलकुल सांगा नाका. त्या विशयान तुका विचारना. तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प त्या अकरेच्या दिसा जातालें म्हणटा सोमे. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी शब्द वापरता आसतना बऱ्या तरान वापरूंक शिकत जाय. त्या देखून आमी जायते हुस्कोन जियोवचें नाका. बऱ्या तरान आमचे शब्द आमी उपयोग करूंक जाय. जेजू विचारना तुज्या घोवान कसलें उतर सांगलें म्हण विचारना. तुज्या बायलेन कसलें उतर सांगलें म्हण विचारना. तुवें कसलें उतर उपयोग केलें तुवें. त्या देखून हेरां वयर बोट जोगून ताणें तशें केलें हाणें अशें केलें म्हूण केन्नाच सांगा नाका. केन्नाच सांगा नाका. पोरकली आमच्या रेतेरी मंदिरांत हांव केदाळे डिवायना गेल्या म्हज्या मतीन व्हेरी क्लियर आसा. कित्याक म्हळ्यार फादर ऑगस्टिनान म्हाका आपयलां जाल्यार कित्याक म्हाका आपयलां कोंकणी सेक्शनांत जायतें बरेंपण हाडूचें म्हणल्या खातीर ताणें म्हाका आपयलां. एक दुसरें ताका हांव सहकार दिवच्याक उपात्र दिवच्याक न्ही. एकली माद्रे न्हू म्हज्या कडेन म्हणा लागली फादर तुमी आनी एकली ट्रान्सलेट करतली बरें करिना म्हणून फादर ऑगस्टिना सांगा लागीं तुमी आनी एका पाद्राबान वचून सांगलां म्हणून म्हाका कोणें सांगलें फादर. तिका म्हळें सिस्टर हांगा रावा इल्लें दोळ्यांक पळया म्हळ्यार इल्लें दोळ्यांक पळय जाय. तुमकां कशें बगलें म्हाका कोत्ता तुमी सांगो ना म्हूण. तुमी केदाळे सांगचे तुका कितलें कोत्ता म्हजें हांव येवन 3 हप्ते जाले मात. तुमी म्हाका पळोवचे 3 हप्ते मात. तुमी म्हजे रावले ते ना. पूण तुमकां हांव सांगता हांगा हांव आनी तुमी आयल्या तर फादर ऑगस्टिनाक हेल्प करूंक आयल्या शिवाय कंप्लेन करूंक न्ही. पयलीं हांव हांगा 3.5 वर्सां आसतना एक दीस ताजे कडेन म्हजें कंप्लेन वचोना. आनी उपरांतल्या 3 वर्सांनी म्हजें जावन एकच एक कंप्लेंट ह्या डिस्टर्बन्स ताका वचनातल्या बरी हांव पळयतालो. कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा लोकांक रेतेर दिवंक आयलो. लोकांक रेतेर दिवंक आयलो तें म्हाका गोत्ता आसा फादर. सिस्टर आनी मुखार केदाळे कितें उलोवंक आसा जाल्यार म्हाका सांगोंक घाल्यार तुमकां डायरेक्ट सांगतालो या म्हाका सांगोंक नाका जाल्यार हांव म्हजे इतल्या दवरतालो आनी देवाक समर्पीत करतालो. तुमी त्या विशयान भियेनाका. म्हाका कोणाचें हांगा तुमचें तांचें ताका आमी येवना. हांगा आमी आयल्या तर फादर ऑगस्टिनाचे हात बळ करूंक आयल्या. ताणें हें सेंटर बऱ्या तरान चलोवच्याक आयल्या. आमचें कोंकणी सेक्शन बरें करच्याक आमी आयल्या. तें तुमच्या मतीन दवर आनी काम करा म्हळ्यार तें तुमच्या मतीन दवर आनी काम करा. हांगा काम नातल्या देखून तुमी तांचें हांचें हांचें तांचें उलोवंक वतात अशें आनी मुखार केन्नाच म्हज्या लागीं असलें काणोवन तुमी येनाकात. सिस्टराक कळ्ळें म्हण दिसता. ना फादर आनी येना फादर हांव येना न्ही. आयल्यार तुका आनी वखद वाटेचें तर हांव वाडटा. मनशांक कळीत ना मोगाच्यान आमी कित्याक थंय गेले हांव म्हणून. थंय दिला जागो त्या जायत्या जाणांक कितलींशीं जाणां आसात गो त्या तुमकां थंय वॉलंटियर्स कितलीं जाणां आसा. कांय एक पयसो आमी दिना थंय. आतां ह्या जागा आमी गेल्या जायती सेवा करता आमी. ओके तें ओके सेवा करता म्हणून तुका जाय जाल्यार बरें ट्रिटमेंट दिवचें म्हणून कांय गरज ना. वंडरफूल ट्रिटमेंट आयिल्ल्या त्या वॉलंटियर्सां कडेन पळयचें तुमी कितलें बरें करून पळयतात. पूण त्या वेळार आमचे भितरले बुदी काडून नाका जाल्ले सर्कल ऑफ कन्सर्न काडून हुस्को तासो हासो हासो तासो तासो हुस्को न्ही खंत न्ही ताचे वयर आमकां सुरसुरे बगले जाल्यार बरें. आं ताचे विशयान खंत नाका जाल्लें करूंक न्हय. त्या देखून हांवें तुमकां हें उल्लेख केलो. त्या देखून आमची उतरां कशीं आसा जाय. जायते फुडें आमी कितें म्हणटा परेकले म्हणा म्हाका इतलो राग येता फादर. कोणा देखून म्हज्या घोवा देखून फादर. तुज्या घोवान तुका राग करचें तुज्या घोवान तुका राग हाडचो बिलकुल ना. यू नो वन कॅन मेक यू एंग्री. तुमकां हांव सांगता नो वन कॅन मेक यू एंग्री. कोणें सांगल्यार कशें काणा जाय म्हणून कळीत आसल्यार एंग्री बोदूच ना. आनी एक एग्जाम्पल दिता. कितें एक उलयता आसतना एका पाद्रा म्हणा लागलो म्हज्या दोळ्यांत दिल्लें रगत देंवल्या बरें जाता. थंय इमिडियटली हांव म्हळें
जेजूच्या दोळ्यान जावन ते ॲगनायझींग क्रॉस जावन रगत देवन ताले तुवें पळयलां की फादर तुमी म्हण तो कितें राग येयलो तूं घालें म्हजे दोळे जेजूच्या दोळ्यांक सारी करताय तितल्यार ते स्टॉप हांव उलोवना तो मागीर सुमार बडबडलो ते मस्तोण पात्रां बसले पात्रां म्हाका पळय लागले कित्याक हांव म्हळ्यार तो उलयता म्हण हांव उलयलो जाल्यार ताका आनी म्हाका तापावत कितें ताका कितें समजोना त्या देखून तो उलयलो आमी काल केलें ॲगनायझींग क्रॉस जावन तेच प्रमाणे जेजूच्या दोळ्यांत रगत देंवन तालें म्हूण सांगलें जाल्यार ताणें तो उल्लेख दुसरो घेतल्यार आमी ताका कांय उलोवना कांय फायदो ना इज नॉट सर्कल ऑफ माय कन्सर्न इट इज इज प्रॉब्लेम त्या देखून म्हाका मेळिल्लें गार्बेज ट्रक्का बरें वोण घेनाकार आनी एकली बायल म्हण सांगली देवाक सासू मायन इतलें जोर केलें गे जोर केलें गे जोर केलें गे खालें केलें बाय काजार जावन 19 वर्सां पुरो गिळ्ळां फादर गिळ्ळां आतां कितें जालां आतां भायर येता फादर कशें OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डर मेळ्ळ्या कडेन तें जाता की हें जाता की जोप थांबून दवरनाका बऱ्या तरान उलय बऱ्या तरान सांग सस माय अशें सांगनाका बाय एकादो तुका सांगची बूद आसा भितर घेनाका तें सोण सोडू इल्ले पयशे सोण सोडू आसोन तेंत कित्याक झगडूंक वचनाका त्या प्रमाणे आमी करीत जाय त्या देखून आमकां कोणेय बॅड वर्ड वायट शब्द उलोवचे बरें करूंक जायना मोगाच्यान त्या खातीर आमी म्हणटा आमी आमची जीब उलवळशी करना आमी वायट शब्द उलयल्यार मात्र आमी वायट जाता शिवाय हेरांनी वायट शब्द तुजे ते उपयोग केल्या देखून तुका वायट जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एकडे बरोबर उबी रावया मोगाच्यान एक आपुरबायेचें गीत आमी गावया आनी हें गीत गायता आसतना सोम्याक आमचे कितें आटेविटे आसात सगळे दिवया तुमी म्हणूंक पुरो पात्राबाग सुलाभ जाता कित्याक म्हणल्यार पात्राबाग रेतेरींत आसा तुमकांय सुलाभ जाता तुमी रेतेरी घेवनूच आसात वय न्हू हांगा येवनूच आसात हर एका शनवारा जायते हर एका शुक्रार आमच्या दैविका गुदी वतात ब्रेस्तरा इन्फंट जिजस वतात तशेंच मंगळार पाक्षिगिरे वतात तशेंच जायते जाणां आमी आसात पात्रां मात न्ही पात्रां मन सोवयर घालूं ना पात्रां भरये की रेतेर ताका नोवित आज हांव कालमाडी येयला ही म्हाका रेतेर नोवित त्या देखून तूं जर शिकतात पळय तशें हांव शिकता आमी हर एकल्यान शिकल्यार मात्र आमच्या जिवान कितलें बरें जाता ताका हांव वचोन थंय 2-5 मिनटांनी जायत्या जाणां कडेन उलयतना थोडी म्हणा लागली ओ पात्रांब खाले सगळे ह्या डिवायनांत आशिल्ल्यांची हाका वळख आसल्या बरी करता आतां म्हाका मस्त जाणांची वळख ना तर वळख ना म्हण ती मनशाने तांचे कडेन उलयल्यार काम जाता हांकां गोत्तू ना आनी जिन्ना म्हाका तांची पुरांची वळख आसा म्हूण हांव झगड्यार वचून सुगमाणो 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 एक शब्द पुरो मलयाळम उण कळच्यो जालें कांय ना मनीस कितलो दिलदार आनी उदार जाता तितलो मनीस एन्जॉय करता ताच्या जिवान तें जावन आसा जर आमी गावया गीत सोम्या सांगात एक जावया सोम्या आमकां दिता दवरता अवकाश Gesù, alleluia. 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 Patkan sodun ailo Gesù, patkan somo kello Gesù, Gesù. patkan apong ailo Gesù, Gesù. kursar ciu dillo Gesù, Gesù. patkan sodun ailo Gesù, Gesù, Patkan somokello Gesù. Gesù, Patkan apong apogailo Gesù. Gesù, Kursar ciu dillo Gesù. Gesù, Gesù. Alleluia. Gesù, alleluia. Gesù, alleluia. Gesù, alleluia. ताणेल्या
मेळूंक दिता जेसू जेसू भुकेल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आधार सोदतेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक बसोवन दिता जेसू जेसू ताणेल्या पेयोंक दिता जेसू जेसू भुकेल्यांक खावंक दिता जेसू जेसू आदार सोदतेल्यांक दिता जेसू जेसू रडतेल्यांक बसोवन दिता जेसू 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 हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया मोण्यांक जीव दिता जेसू जेसू हेऱ्यांक कान दिता जेसू जेसू कोरड्यांक दोळे दिता जेसू जेसू रडल्यांक जिवे करता जेसू जेसू मोन्यांक जेब देता जेसू जेसू पेऱ्यांक कान देता जेसू जेसू कोड्यांक दोळे देता जेसू जेसू मेलेल्या जिवे करता जेसू 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 हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बश्या मगाच्यानं बश्या आमच्या रागाविषयांत अरिस्टॉटल ग्रीक फिलॉसॉफर तो असो म्हणटा प्लेटोचो डिसायपल तो आणि तो असो म्हणटा तुज्या रागाक कारण कोणी बायलो न्ही The cause of your anger is within you. पळया अरिस्टॉटल फिलॉसॉफर आमकां सांगता तुज्या भितर तो राग आसा तर ताका कारण तुंत जावन आसाय बायलो कोणी न्ही ब्लेम करूं वचूं नाका ताचे तुका म्हाका राग हाचे तुका म्हाका राग ताणी तशें केल्लें तुका तुजें तें आसल्या मात्र त्या देखून तो असो सांगता आमी कसलेंय बरें करता आसतना कितें म्हणटा हांव ताणें म्हाका सांगून बरें केलें म्हूण आमी सांगना हाणें सांगून ताणें बरें केलें म्हूण आमी सांगना आमी सांगना ताचे देखून हांवें बरें केलें म्हूण हांवें बरें केलें हांवें चड जाण आमी म्हणजे बरें करतना त्या देखून अरिस्टॉटल म्हणटा तुवें वायट करतना कित्याक तूं वोन करिनाय तुवें वायट करतना कित्याक तें हांवें केलें म्हणून ताची जबाबदारी तूं घेनाय बरें करतना मात्र तुवें केलें म्हूण जबाबदारी घेताय आनी हेम्मे करताय वायट करतना कित्याक तूं जबाबदारी घेयनाय एखाद्या वेळा तुवें जबाबदारी घेतली जाल्यार हें वायट हांवें केलें म्हूण जबाबदारी घेतली जाल्यार तुजें तें फ्रीडम येतें आसलें स्वतंत्र येता आसलें तूं तांचे जावन मुक्त जाता आसलें जातें आसलें आनी तूं तुका ताचे जावन सुटका मेळटी आसली आमी वायट केलें म्हूण आमी जिंदिना हेरां थंय घालता ताणें केलें हाणें केलें कित्याक तुवें केलें तर तूं ओपन घे दॅट इज युअर फ्रीडम म्हणटा अरिस्टॉटल त्या देखून म्हजें थंय आसा तें इरिटेशन म्हजें थंय जायते बडी इरिटेशन जाता म्हजें तें आसा तो राग ते टोटली हांव रेस्पॉन्सिबल
हांवें ताका पावर दिल्यार मात्र तें जाता. त्या खातीर जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेला, तुमी उसरले उपकार पडले हर एका उतराक तुमी लेख दिवंक जाय. अपराधी आनी अपराधी म्हण तें रुजवात जाता. हेरांनी उलयल्ल्या उतरांक म्हणोना ताणें तुमी त्या देखो मगाच्या भावनाने म्हणटा न्हू पयलें आमी शिकचें. अरिस्टॉटल म्हणटा तें कितें तूं करताय बरें करतना तूं क्रेडीट काणयताय बळें, तशें वायट करतना क्रेडीट काणय. ताका आमी कितें म्हणटा सिंपल रिती ओपन घेवचें. येस आय डीड इट. कोणी मनीस चूक करिना म्हण खायना, करता करता ताका कोंको न्हू ताका ह्या दिसाची डायरेक्ट मेथडॉलॉजी तुमकां सांगता. कितें आसल्यार कावन्सिलींग कितें इजी जाता ह्या दिसांनी. म्हळ्यार पयलें म्हाका कावन्सिलींग म्हळ्यार हांव तकली उण्यात आसतलो. आतां कोणें बसचें काय हांचें कोणें आयकोनच्या पयलें हाका कितें सांगचें काय म्हूण हांव बारी तकली आटयतलो. पूण आतां ना. आतां कोणी कावन्सिलींग रावल्या भितर वचना पळय हांगे बाबा तूं म्हाका कावन्सिलींग जाय म्हळ्यार हांगे ये बस हांगा. कित्याक म्हळ्यार डायरेक्ट मेथडॉलॉजी उलय सांग. फाटीं तें नाका. जायते जाण बरो आमच्या रेतीरेंत फाटल्या रेतीरेंत कानाचे 1000 घालून आयिल्ले. हांवें म्हळें केदळ रे सैतानाचो गुलाम जाल्लोय. पयलें कान भायर उडोवन ये मागीर भांगराचें जाल्यार बळसान घाल. म्हाका तितलें सांगूंक आमकां कितलें कश्ट. आवय बापाय कितलें कश्ट हांच्या भुरग्यांक सांगूंक. तें सांगलें कालें जाता की कालें जाता की कालें जायना गी म्हाका कळीत ना. म्हजे लागीं येवन तुवें बसत जाल्यार कोणाचो गुलाम जावन तूं हांगा बसनाका. जेजूचो भुरगो जावन आनी भुरगें जावन बस. कोणाचे गुलाम जावना. नातल्यार दोनी कानाक घाल. तुजे कडेन कांय ना जाल्यार हांव एक तुका स्टिलाचें कर दिता म्हळें हांवें ताका. दोनी कानाक घाल, एका कानाक घाल न्ही नाका. हाय इलेक्शन म्हजे दोळे कशे म्हूण कळीत ना. टाप्प वता ते रेतेरीन जास्त रावल्यार पुरो. कोणाच्या कानांत दादल्या मनच्या कानांत चेड्याच्या कानांत एक टिकली आसा पळय ताचे म्हजो दोळो गेलो तो म्हजे कडेन आयलो जाल्यार तो खाण पाटी वेताच. ना जाल्यार ताणें सैतानाचो गुलाम जावन पात्राबाच्या मुखार बसून तुवें कांयच करूंक जायना. गेट आवट आवट. नो मर्सी ऑन दॅट. मोगाच्या भावनाने बेणीनो थोडे चेंजीस आमी त्या प्रमाणे केल्यार मात चेंज तांकां कळीत ना. त्या देखून ताणें घाला विचारलें कळीत ना फादर स्टायलाक घाला. ताची स्टायल कितें जाला म्हूण आतां सांग तुजें जिवन. हो देवा ताची लिस्ट ताणें वाचतना म्हळें हें कितें जालां म्हूण कळयता तुका. टाक 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 ओके तसो उय की फादर त्या खातीर की फादर उय आतां कळ्ळें न्ही तुका. इमिडिएटली चड वेळ ना मोगाच्या भावनाने बेण नाका जाल्यार अन्नाडीपण आमी करना. जेवणसराच्या हातान आमचें जिवन दिवचें आनी दुसऱ्यांक ब्लेम करचें. तो हाणें फादर म्हजें बिजनेस लॉस जालें त्या मनशा देखून फादर तुजें बिजनेस लॉस तूं कारण त्या मनशाक कित्याक ब्लेम करताय. तुका समवन इज इन्सल्टींग यू तुजेर अपराध म्हणटा. आय एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. आय एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. आतां लविनान म्हाका कांय सांगलें जाल्यार आय एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. रॉनीन म्हाका कांय सांगलें आय एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. ही इज सेइंग ताचे जिबेन सांगता तो. म्हजें जावन कितें वायट सांगलें जाल्यार आय एम रेस्पॉन्सिबल. त्या देखून त्या मनशान कितें सांगिल्लें वयर तूं जियेनाका. तुजे भितर कितें पावर आसा तो तुवें जियोंक जाय. एका फटेन तुवें पळयलां जावंक बरें एक पिक्चर आसलें कशें म्हळ्यार एक मनीस एक बायल मनीस थंय रावली रोडा देगेर. आनी हे थोडे जाण आसात न्ही ती रावल्यान म्हणून ताणें पळोवना कोणा तोणें कार अशें फास्ट हाडलें. थंय आसलें मेळे मेळे उदक सगळें ती मागीर सगळीं काजारां वचून की संभ्रमा वचून रावली. सगळें तिजे वयर फ्लॅश जालें आनी हांव पयस पळोवन जाल्लो. इमिडिएटली फ्लॅश जालें तिका इतलें बगलें घे सगळें उदक तें कापड मेळे मेळे जालें. तिणें तिका हात दाखोवना. ए कोलो मनीस तूं कांय सांगोना तिणें. पळय लागली चिक्कें पुरो मेळें जालां. उठली इमिडिएटली तेणें रिक्षा उंची हाडली. रिक्षा काणयली गेली. म्हाका दिसता घरा वचून दुसरें कापड चेंज करून ती आयली. आमी जाल्यार कालें करता आहलें हांव. जाय तेवढे दांत साबून वो मनीस सारकी नाका तकली हाची ग्रेस्त काय हाका जाली. हाणें चिंतलां कितें व्हडलो मनीस म्हणून हाणें चिंतलां. जालें जाल्यार म्हज्या कडेन वेहिकल आयला त्या फाटल्यान वचोन ताका आड घाल. काय फायदो ताका आड घाल्ल्यान तूं म्हण चिंत्या. ताका घालें साबोन जाता साबलें तूं म्हण चिंत्या. काय करूं आतां तुमच्या धांवन ह्या म्हज्या धांवन कितें करूं आतां. ताका चार गाडी दिल्यार कितें करूं आतां. वेस्ट ऑफ टायम. इट इज नॉट इन युअर कंट्रोल. त्या खातीर तिचो प्रभाव तिणें यूज केलो. सीदा रिक्षा हाडून घरा गेली. इमिडिएटली कापड चेंज केलें आनी एकच कापड आसचें न्ही बळें जायतें आसा. चेंज केलें ड्रेस चेंज केलो परतून गेली कोणा संभ्रमाक. पळया आमी ताचे विशयांत पटुल्ल्या मोडके विशयांत आमी कंत करून कांयच फायदो ना. आमी थोडे फावटी कितें करता तांचेर ग्रंबल करता पुरपुरता. ए ह्या मनशा मरोन वचोन तो माती गावन वचोन दी
केदाळे करिनाकात मोगाचे न्हू ते जायतीं जाणां आमकां तेसें जाता हे ल्हान कितें तेणें वता फातर उसळ्ळो ताका कळीत तो स्कुटा सुटान ताका फातर उचलता म्हण हांव एक दीस माड्यान तर थंय रेतीर वयतालो अशें जाल्ली आसली एकल्याच्या स्कुटर बायका धांवन फातर उसळ्ळो सीदा म्हज्या काराक एक व्हडलो दंपलो हांव उठलो आनी सीदा गेलो ताका तें पुरपुरान कालें पळयतो ताका कोत्ताय ती जाल्ली उसळटा म्हणून उसळ्ळेचें म्हण ताणें उशलेल्या तुज्या कारा मारल्या ताणें ना न्ही ती उसळ्ळ्या जालें सोड आनी मुखार वच त्या देखून तें हांवें कशें म्हजें मेळ्ळें काडचें म्हूण पयलें चिंचे शिवाय हेरांक आमी सिरापचें न्ही त्या देखून मस्त जाण कितें करतात की म्हळ्यार ते रेस्पॉन्सिबल काम करिना आमी त्या देखून प्रभावीत आमी जायना 30 वर्सां पयलें ताणें अशें केल्लें फादर पोरेकलें म्हणून 44 इयर्स ती येवन म्हणटा 30 वर्सां पयलें म्हज्या भावान अशें केल्लें फादर त्या देखून म्हजें जिणे अशें जालें हांव म्हणलें पयलें हांगा बोस 30 वर्सां पयलें उडास आहा न्ही गे तुका आतां बरें गेलें आतांचें कांय उडास ना गे तुका तें पुरा म्हजे कडेन उलोवचें न्ही तें आज सोडी जाय ह्या रेतीरीन कंप्लीट निर्मळ तेजें नांवूय पळयलें घडये नांव काडा पेलें ताका हांवें म्हणलें चेंज येस नेक्स्ट टायम एनी काम तुवें म्हाका म्हयन्या फाटीं एक फोन करी जाय कितें आसा म्हूण परतून तांदूळ वचून फाटीं पडचें न्ही त्याच पोंडांत पडोवन तुवें रावचें न्हय उठा जाय त्या देखून कितें 30 वर्सां 35 वर्सां तें तुका नाका तें तुवें चिंतलें तुजें लायफ चेंज जाताय आतलें कितें चेंज तूं चिंताय आनी त्या विशय उलयताय तुजें लायफ चेंज करूं जाताय चेंज करूं जाता जाल्यार चेंज करा नाजाल्यार कित्याक उलयताय बेश्टें त्या देखून मोगाचें न्हू कितें परामर्श घडटाना एका मनशान कितें परामर्श घडटाना तूं ताका नाका जाल्लें कांय सांगूं वचनाका वायट उलयनाका गाळी घालिना पळय तुका तें रावंक जायना दिल्ले पयसो वचून मागीर मोत समजले उपरांत दिये नाजाल्यार कितें पुटुल्ल्याक ताका हाका आमी जोर करचें हांव केदाळां म्हजी इस्कालां कोणी करनासलीं भुरगीं कांय चूक केल्यार तांकां केदाळां हांव जोर करनासलो कित्याक म्हळ्यार तांचें जोर केल्लें ऍक्शन कितलें दुखता एका पात्राबान ताका जोर केल्लें ऍक्शन ओ फादर म्हजो म्हाका आनी इतलें जोर केलें न्ही गे स्ट्रिक्टनेस जायचें पूण जोर करीचें म्हण कांयच गरज ना एडिक्शन हांव पियेतां कित्याक म्हळ्यार त्या टेन्शना देखून foolishness ताचें टेन्शना देखून तूं पियेताय मोगाचें बान आनी वेणीनो म्हाका तातूंत हांव भायर येवंक नाका त्या देखून हांव रिजान दितां जायते जाण आमचे लागीं येतात थंय जायते पियोण्याचे येतात पयलें ओपन केलें तूं येताय मग वय केदाळ स्टार्ट केलें कित्या खातीर हेरां खातीर न्हय तांकां सवयर पडला त्या खातीर तो पियेता हा कम आउट ऑफ इट हांवें तुका हेल्प करयत पूण भायर येवंक तुवें डिसायड करी जाय ना तर म्हजें हांव तें जावचें ना जायते फावटी आमी चिंताव हेरांनी आमकां काय केल्यात जावंक पुरावयचें करपाक आसतना केल्या ल्हान काय जाल्या पूण पोरेकलें ताणें म्हाका दिसता डिग्री जाल्या येवन म्हाका म्हणटा फादर म्हजो मोग करूं ना कोणें म्हज्या आवय बापायनी केदाळा ल्हान आसतना आतां हें ल्हान हितूं भितरलें ल्हान आसा पळय ताका इन्नर हिलिंगान काण उडय तूं आतां बोट लाय पळय काल रेतीरीन पळयचें फादर थँक्यू फादर म्हाका कळीत नासलें फादर मोगाचो आभाव म्हणजे मोगाचो आभाव म्हण मागीर खंय घे धांवतात त्या देखून मोगाचो आभाव म्हण बसनाका जेजू आसा बरोवंक आज आवय बापायक परत जाताय परकलो 43 इयर ओल्ड आयला 45 इयर ओल्ड आनी तो कितें म्हणटा कोत्ताय हांव शॉर्ट फादर कित्याक कोत्ताय हांव शॉर्ट म्हज्या आवयन म्हाका सायकल सोडूंक दिवना देवा सायबा ताच्या आवय तीन तासां जायते म्हळ्यार ह्यो म्हज्या 45 वर्सां 40 मुर्गी 45 ह्यो म्हज्या आवयन म्हाका सायकल सोडून दिना हांव शॉर्ट ताची आवय शॉर्ट बापूय शॉर्ट ताचे जिन्स शॉर्ट आनी हो म्हणटा सायकल सोडूंक दिना सायकल सोडल्या घालें सायकलाचे पांय लांब करता गे पूण मोतींत तांकां हांकां ब्लेम करता वो हांव म्हळें आनी लांब जावचे म्हण कांय गरज ना वो सगळे जाण लांब नात शॉर्ट मनीस आसात पांय नातिले आसात हात नातिले आसात तूं घाल म्हण चिंताय तूं तो आवयक तूं पळयता आवय पळयला जायना ताका कित्याक म्हळ्यार तिणें सायकल सोडूंक दिवना हाच्या मोतीन ताजो म्हणा सायकल तिचे कडेन पयशे आसाचे न्ही दिवंक पयशे आसले दितले पयशे नासल्यार हो सायकल सोडून दिवं सायकल हांव मोट्टो म्हणून हाच्या मोतीन चिंतले जाल्यार हो मोट्टो वता म्हण चिंता कितले जाण मोट्टे आहात सारको आसा तुमी गेल्या पळयला न्ही कितले मोट्यो तांकां म्हळ्यार तांकां सोबीत दिसना ते सोबीत दिसतात कोणें म्हळें ना म्हणून शॉर्ट मनीस सोबीत दिसतात
मिडियम मनीस सोबी दिसा टॉल मनीस सोबी कोणी ना सोबाय तुज्या भितर आसा ब्युटी लायज विदीन यू लायज इन अ बिहोल्डर म्हणटा आमी त्या खातीर आमी थोडे फावटी कितें करना नॉट रेस्पॉन्सिबल आमी रेस्पॉन्सिबल जबाबदारी घेतना मात्र आमचें तें हिलींग जाता तें भुरगे म्हणा लागले म्हाका फादर म्हाका कळीत नासलें आतां गोत्ता आसा म्हाका फादर आनी मुखार हांव केदाळे थंय धांवन ताणें कितें केलां पळयात तुमी मोगाचें न्हू त्या एकल्यान भुरग्यान सी इज 23 इमिडिएटली ताणें रेतेर प्लॅन केल्या ह्या हप्त्याच्या वयल्या हप्त्या इंटरनॅशनल यूथ रिट्रीट आवय बापा जाता की नांगी फादर जाता की नांगी फादर ती येवची नान फादर तुमकां गोत्तो ना पळय म्हणजे आवय बापा बाय तुका जाता की नांगी म्हूण म्हाका गोत्तो ना पूण ताका जाता माग ताचे कडेन काल म्हाका तें म्हणटा यूथ रिट्रीट येताना म्हजे आवय बापाय दोगांय येतात फादर तांची टिकेट हांवें बूक केल्या फादर पळया बूक केल्या एका चेडो भुरग्याक येवंकूच हाडूंकूच जायना म्हणलें बूक केल्या तुमकां मेळटा फादर मेळटा म्हणल्यार तें कोंकणी रेतीरी कितें म्हाका मेळटात न्ही कन्नड रेतीरी गेल्यार हांव मेळटा तांकां तें आसता हांव म्हणलें मेळो दी तांचे कडेन हांव उलयतां कितें सकडें आसा मागीर तांचे कडेन पळया मोगाचे भावनांनी बिणून आमी हेरांक ब्लेम करन आमचें आदलें उलोवन कांयच करूंक जायना वेस्टींग फाटलें चिंतून तुमचो वेळ वेस्ट करनाकात आज हांवें कितें करया तें त्या विशयान चिंत निक जुवीक म्हणलें एक आसा तुमी पळयला तांकां बरो युट्यूबार हातीनान पांयनान ताका ल्हानसो मोठो तो कितले वरां त्या स्विमींग पुलांत स्विम करता आनी चपाती लाटता ताका हातान पांयनान आमी म्हणलें वगेत पडोवन बसते आसलें हांव एका सायडीर बसते आसलें म्हाका कांय करूंक जायना हो निक जुवीक म्हणलो तुमी पळयला वच घरा वचोन NICK जुवीक JUVI जुवीक CICK म्हूण आसा म्हण दिसता तें वचून घाल पळया आनी ताचें लायफ पळया तुमी तो सो धांवता की ते पांय ना ते सकन धांवता ताका पळयचे ताजो व्हिडियो पळयता तुमकां कळीत जाता आमी जाल्यार म्हणटाले म्हाका हात ना म्हाका पांय ना म्हाका तें सगळ्या सोनी आमी करिना खंय नातलें जाल्यार कितें करता जाल्यार आमी त्या देखून म्हाका भावनान बेडी न्हू आमी जड टायम डिप्रेशना वचें कित्याक गे म्हळ्यार आमचें सिच्युएशन आमी समजून घेना निक डिसायडेड टू एन्जॉय तो म्हणा लागलो हांव असो बसचो ना हांव खाली बसचो ना हांव संतोशान जियेतालो गेलो उडी मारलो हात नान जाल्यार कसो स्विम करता पळया तुमी वचून पळया ते एक व्हिडियो पळयतना तुमकां कितले आंग मिरमिरता तशें जाता तुज्या गाया जावन बायरे सॅडनेसान बसोंक तुवें चिंतलें जाल्यार कोणेंय कांय करूंक जायना हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें तुमी न्हिदचें म्हूण चिंतलें जाल्यार तुमी न्हिदतल्यात तुमी सॅडनेसान बसचें म्हूण चिंतलें जाल्यार तुमी सॅडनेसान बसल्यार हांवें या आनी कोणेंय येवन तुमकां उठोवचें बरी ना तुमी चिंतलें हांव उठ्ठालो हांव वेतालो वेचीक पुदा बरी हांव म्हज्या बापा लागीं वेतालो हांव चेंज जातालो हांव ओपन घेतालो येस आय मेड ए मिस्टेक दॅट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी ती जबाबदारी घेया मोगाच्या भवनांनी बिडून आनी तेन्ना जाता आमचें तें निक ताणें कितलें ब्लेम करीत देवा तुवें म्हाका हात दिवना देवा पांय दिवना देवा कशें करचें देवा हांव मागतालो देवा वचून बसतालो देवा फाटल्या दिसान तुमी व्हिडियो एक पळयला जावंक बरो म्हाका दिसता मेरी टिचर म्हणून दिसा मँगलोरची तिका 10वी उपरांत तिका शिकोवंक कांय पयशे नासले तिच्या कडेन कशें तिणें पयशे केले गोताय ती 10वी जाल्यार ते सायकल कोणें दिलें ताका परने ते पेपर घालून येताले घराघरांनी 20 रुपया मेळटाले म्हयन्याक 600 तेच दिवन तिणें सेंट आग्नेस कॉलेजीन तिणें PUC केल्ली ताचे उपरांत TCS केलें ताचे उपरांत TCS करच्या पयलें हायस्कुलांत आसतना उर्वान ती आसली उर्वा कितें करताली तिची आवय 4 रुपयांक उर्वा मार्केटींत जावन भाजी वळची भाजी काडून दिताली आनी भाजी काडून दिताली ती BJ मार्केटीक हाडून 4.5 रुपयांक विकताली आनी आज तिचें नांव तुमी व्हडलें प्रसिद्ध जाला तिका सगळे DDनी व्हडलो तो बँगलोरांत आमच्या एज्युकेशनांत कितें व्हडल्यो अथॉरिटी आहा ते येवन म्हणा लागले काय तुजे तसली एक ती कितें म्हणटा गोताय म्हजें न्हय बापाचें बापान म्हाका एक सकत दिल्या बापान म्हाका बरें केलां बापान म्हाका ताका रुजवात दिवच्याक म्हाका नेमला ती कांय ग्रेस्त न्ही ती म्हणटा वळचे बुजीची टिचर म्हणून एक शिरोनाम दिलां तें युट्यूबान तुमी वचोन पळया मोस्टली नांव मेरी गिस्टल लागीं म्हणून म्हाका उडासें हांवें तो व्हिडियो पळयलो बरो फाटल्या दिसांनी कार्मेल किरणान तो आसा आनी तुमकां तो पळोवंक मेळटलो आमी कितें करता जाल्यार तें दी हें दी थोडीं जाणां तशें मागता म्हाका इतली तकली वर्स जाता जाता म्हाका उपाय हांव दाखोवन दितां पूण तुवें तशें करचें जायते इणें मागीर येता आसलें वचोन म्हाका एक 600 रुपीज दी म्हाका एक 200 रुपीज दी ना ती म्हणा लागली
आय वॉज सेल्फ सफिशियंट. त्या देखून हांव बरी टिचर जावंक जाली. आज ती आसा थंय मंगलोर बंदरान दिसता. थंय सगळ्या बिहारी भुरग्यांक ती एज्युकेशन दिवन आसा. 5 भुरगीं आसा, 60 भुरगीं आसात. सगळीं बिहारी भुरगीं आपुरबाय तरान कन्नडा वाचतात आनी कन्नडा बरें येतात म्हणटा ती. ताका कॅपॅसिटी म्हणजे वगेत बसोना ती. म्हाका एज्युकेशन मेळना, हांव कितें करूं. तिच्या आवय बापायन म्हळें काय 10वी मास शिकोवन जाता बाय. कित्याक म्हळ्यार 5 जाणां भुरग्यांक 10वी शिकयलां, तुका चड शिकयलें जाल्यार ती कितें म्हणटाली, ताका चड वयर दवरला म्हणटाली. त्या खातीर 10व्याच्या वयर वचोंक जायना. ती गेली, तिणें अचीव केलें. त्या देखून मोगाचें न्हू, तुज्या भितर आसा तें निक्का बरी तुका जावच्याक. हात आनी पांय नासतना न्हय, पुरा आसोन सयत आमी वगेत बसल्या जाल्यार डॉर्मँट न्हिदेलां बरें कर. आमची कॅपॅसिटी भितर आमी दवरल्या. ती उठया आनी पळया कसली बलिश्ट हातेरां आमी जातले. हांव सायकोलॉजिस्ट कार्ल युंग म्हणटा, म्हाका कितें जाता तो हांव न्हय, हांव कितें डिसायड करता, निर्धार करता तो हांव. म्हाका कितें जाता, वॉट हॅपन्स अरावंड मी इज नॉट मी. म्हजें थंय कितें आसा पळय तें हांव भायर हाडटा पळय तो हांव म्हणटा. त्या देखून आमचें थंय कितें आसा, कितें भायर जावन येता ताचें डिस्टिंक्शन करतना तुका संतोश मेळटा. त्या देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हज्या जिवनांत कितें हांव करूंक शकता तें म्हज्यान करूंक जाता देवाच्या वर्त्या आदारान. त्या देखून आमी मागया, सोम्या आमकां दी वर्तो उजवाड. आमचें थंय कितें आसा तें ओपून घेवंक. कितें म्हाका बदली करूंक जाता, कितें म्हाका बदली करूंक जायना. म्हाका धैर्य दी बदली करचें न्हय, बदली करूंक. आनी म्हाका जाणवाय दी जें कितें बदली करूंक जाता आनी बदली करूंक जायना ताच्या मदेगात थापावत. तसो थापावत आमकां कळी जाय. म्हज्या जिवनांत कितें बदली करूंक जाता तें सगळें बदली कर. कितें बदली करूंक जायना, बदली करूंक जावचें. सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स, परिणामावलया, प्रभावितावलया बदली करूंक जायनातलें. सर्कल ऑफ कन्सर्न, हुस्कोचें वलया, आनी तें वलया म्हजें तो न्हू बदली करूंक जायना. तरी म्हाका तें ओपून घेवच्याक आदार दी. आनी हें आमी घेवया मोगाचें न्हू. हाचे नेक्स्ट पार्ट आनी केदार म्हाका रेतीर आसतना हांव उलयतालो आनी त्या वेळार आनीक थोडी एग्जाम्पल्स आसात. आज उलोवन गेलो जाल्यार टायम पावसो ना. त्या देखून सिंपल तरान ताची समरी तुमकां सांगता. सर्कल ऑफ कन्सर्न, हुस्कोचें वलया, सर्कल ऑफ इन्फ्लुयन्स, प्रभावीत वलया. हुस्कोच्या वलयान तुवें कितेंय चिंतल्यार कांयच करूंक जायना, तुज्या अंडर कंट्रोलार ना. प्रभावीत वलया तुज्या कंट्रोलार आसा, यू कॅन इन्फ्लुयन्स. तुवें चिंतलें जाल्यार जाता. तुवें संतोशान आसूंक जाय. म्हजें जिवनांत अशें म्हूण चिंतलें जाल्यार परत तुजें तें निरासपण भोगता. सणसड तें हांव पियेता, ताच्या टेन्शना देखून, हाच्या टेन्शन, म्हज्या गर्लफ्रेंडान सोडल्या देखून, म्हज्या बॉयफ्रेंडान सोडल्या देखून आज हांव निराश जाला, डिप्रेस जाल्या. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कांय काम करूंक जायना, कित्याक ताणें म्हाका धोको दिला. दॅट इज नॉट युअर कंट्रोल. ताणें धोको दिवन जाला, तितलें डीप वचोनूच आसलें आनी तुका कळीत आसलें जाल्यार आतां तूं बसोन ताचे वयर बसोन तूं रिग्रेट करिनाका. जायतीं जाणां आमचे कॅन्सर पेशंट, जायतीं जाणां भायर आयल्यान जाल्यार तांणी झूज मांडला कोणय. कॅन्सर म्हाका दिला देवान, कित्याक दिला म्हणना. देवा तूं आसाय, तूं गूण करतलोय आनी म्हाका कितले दीस तुवें ह्या संवसारान दिल्याय ते बऱ्या तरान हांव जियोंक मिनात करता. 200%, नॉट 100%. 100% आमी गेले जाल्यार कॅन्सर सर्वायर पूण 200% जायतीं जाणां कॅन्सर सर्वायर म्हाका मेळटाना म्हणटात. फादर आमी अशें झुजल्या की सोम्या सांगता मेळोन सोम्यान म्हाका भायर हाडला. सोम्या विणे आमी कितेंच करूंक साकान. हांव तें पावल आमकां सांगता. उपरांतल्या दिसांनी आमी तें पळयया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गरज पडनातल्या हर एका उतराचे लेख तुवें आनी हांवें दिवंक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून उतरां मेळिल्ल्या मेळ्ळ्या बरी उपयोग करिनाकात. हेरांनी कितें उलयल्या, हेरांनी तुका अपराध मांडलो, अवमान केलो म्हण डोंट वरी. आज आमच्या सगळ्या कांचान तेंत जायत्या जाणांनी रेतीर गायल्यान तेंत हेरांच्यान सांगचें ताचें अचें. म्हजें एकच पॉयंट, तूं तें सगळें काण उडोवन हांगा बस. तूं आनी हांव, तूं जें कितें आसा आज जावन कितें करतालें आनी कितें करता जाय तुजें बॅकग्रावंड दी. हेरांचें म्हाका दिनाका.
ताचे आचे हाडून हांगा बरसी नाका तूं चिंती नाका हांव हांगा बसलां सगळो दीस तुजें रामायण महाभारत आयकोंक ना हांव तुका आनी तुजें जिवन खंयच्या रितीर तुवें सुदरायत खंयच्या रितीर तुवें भायर येत म्हणल्या विशयांत तुजें सांगाता मेळोन तुका हेल्प करूंक हांव बसलां शिवाय तुजें नाका जाल्यार आयकोंक नाय मोगाच्या भावनान मेळ केन्नाच फाटी वचनाका 30 वर्सां 20 वर्सां 5 वर्सां ना तें पळोवन जेन्ना न्ही विसरोन सोडा तें विसरोन सोडा त्या तुका इन्नर हिलिंगांत एक स्टेप आसा आमकां विसरोन सोडचें पयलो स्टेप तो कितें आसा जाल्यार तें विसरोन सोडचें एक दीस उरता जावंक बरो मनशां जाय आमच्या थोड्या पडीक चड तेंप दवरूंक वचनाकात क्लीन तुमकां तुमचें मोबायल मेमरी उणी जाली जाल्यार फूल जाल्या जाल्यार 128 GB फूल जावन येताना तुमकां तें कितें करूंक वता क्लीन करूंक वता न्ही गे मोबायल क्लीन करनातल्यार भितर येना ईमेल आनी मेसेजस कांय येना म्हूण तुमी तें क्लीन करतात तशेंच मायंडांत असलें नाका जालो कस्तळ क्लीन करा आपरबायतरान देवाच्या कृपेची जर देंवताली आनी आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या थंय जायते पिडा आसा जावन पुरो आमच्या थंय जायते कश्ट आसा जावन पुरो हे सगळे गूण करच्याक आमच्या सांगात येतालो कित्याक जेजू सिनागोगांत वेता आसतना आंकडलेल्या हाताचो मनीस आयिल्लो मागोंक ताणें चिंतून जेजू म्हाका गूण करतालो म्हण ताका कळितीनातलें जेजू ताका आपयतालो म्हण पूण जेजू ताका पळोवन म्हणा लागलो तरणाट्या तुजो हात मुखार हाड तेच घडये ताणें चिंतून वो कोण म्हाका सांगूंक ताणें ताचो हात मुखार व्हेलो आंकडलेल्या हाताच्या मनशाचो हात गूण जालो आज तुका हांगा आपयलां तरी तेच वर्त्या बऱ्या कामाक जेजून आपयला तुका गूण करच्याक आपयला तुका आपडच्याक आपयला तुका नितळ करच्याक आपयला तुका बऱ्या तरेचें जिवन फावो करच्याक देवान हांगा आपण हाडला हें तुका कळीत आसूं दी आनी त्या वेळार जेजू म्हणालो तुजो हात मुखार हाड आनी आंकडलेल्या हाताच्या मनशान ताचो हात मुखार व्हेलो नितळ जालो ताचो हात सारको जालो आनी व्हडा संतोशान तो घरा गेलो आज ही रेतेर मुग्धोन आमी घरा वेता आसा मोगाच्या न्हू तो जेजू आमकांय आपडटा आमकांय बरो करता आमकांय नितळ करता आनी त्याच वर्त्या बावडटाणे बरोवशान ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावया मोन आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझी चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा होईन देवा सोवे आसलो सांगा थांबा म्हणूया वेळा काळा होईन देवा सोवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडगेव आयलो देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेव आयलो पातात बात एक
लो पाताक मात एक साडो मोने सबू चियेलो ओंड्यारोपी मनशाक तुवें सांगात तुजो मोक्षाक सगास दिलो मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिमी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या कोंगणी भक्ती गीत 484 पेज तोच जेजू आमच्या मुखार आर्गा जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया जीसस निमाण्या त्याचे उणा मोगा मंदा मेंगडलो दिलोय सांगता म्हणया निमाण्याच्या जेवणा मोग मंदाने दिलोय सेवेन चिवी सरवून पायशी सांचे दुले सेवेचे वेसारो पायशी साचे दुले थँक यू जीसस ओडो मस्वाइन Praise रगत Jesus. तुझे कुडीन बदलो लव यू जीसस ओडो मस्वाइन रगत तुझे कुडीन बदलो मुझ्या उघडा सत्तरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांगाते दिलोय मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सोम्या हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus at this very moment. Your wonderful times you are given to us, Jesus. Oh, Jesus. Praise the Lord, the wisdom, Tu kaman Dev, tu kapao karo arkade, tu kapla Dev samya. Utana na utata masana samya ka sound Jesus. Mangala Raya, Mangala Papa. तुझ्या वरच्या पडतो आमका दिताय सम्या जेच्या वरच्या मगान जेच्या माले रक्ताच्या पडा सगळे बरोबर जावच्या जेजो हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, I surrender myself. हांव तुका म्हजी चिनी समर्पीत करता. हांव म्हज्या कुडींतले सगळे एलिमेंट, म्हज्या कुडींतले सगळे अस्खतकाय, म्हज्या कुडींतले सगळे उणेपण तुका समर्पीत करता. सम्या जेजू, जेजू तूं आयलाय, सगळी म्हजी दूख तूं घाण व्हरोंक आयलाय. You are the healer, you are the savior. तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो सांबाळणार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो स्वामी, म्हजी पिडा धुवन काडचो स्वामी तूं म्हजे सांगत आसाय. सांग्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळार सम्याक वी आर टायर्ड. आमकां पुरासण जाल्या, हे कश्ट पळोवन आमकां पुरासण जाल्या. सांग ताका आमी तुजे खातीर राखण आसले, आज तूं आमच्या सांगत आसाय. आमकां मेळोंक तूं आयलाय. जेजू गेल्ल्या कडेन तो पिडेस्ती येताले, तांकां पळोवन तो सुरसुरतालो. मोगाची भावन आनी भयणीनो, तकली बागोवया, सम्याक नमस्कार करुया. येदो व्हडलो समी आमच्या खातीर राखोंक, आमकां मेळोंक, आमकां गूण करूंक, आमचे सगळे एलिमेंट्स, आमचे अस्खतकाय, आमची पिडा, आमचे दूख, आमचे कश्ट सगळे पुसून काडूंक आयला. कितलो तेंप म्हूण तो विचारना, कितलो सिरियस तुजी पिडा म्हूण विचारना. तो म्हणटा हांव आयला तुका बरें करूंक. तकली बागोवया, सम्याक नमस्कार करुया. नमस्कार करूया, नमस्कार करुया, नमस्कार करुया. जेजू सोम्या. हलठार आमी उबी रावया. मोगाच्यानो तुमची दिश्ट सुम्याते कंसयात. सुम्याते कंसयली दिश्ट 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजू निसारो ना तुका. कितले वर्सां तुका रक्तस्रावाची पिडा आसा. 38 वर्सां बसून आसलो, ते पडून आसलो, लोळून आसलो. आरिगार जेजू निसारो ना. कितले वर्सां तूं हांगा आसाय, ताणें विचारो ना. तुजी पिडा ताका कळीत आसा. एक सवाल तूं पातयेताय की तुका गूण करूंक समय आयला म्हण तो पातयेताय की तुज्या काळजा भितर तो सांग. तोच कोडकार म्हणा लागलो, हांव पातयेता, तूं म्हाका गूण करता, तुजी खुशी वय जाल्यार तूं म्हाका गूण करतालोयस. आय बिलीव, हेल्प माय अनबिलीफ म्हणा लागलो. म्हजे पातयेणी म्हजो दुबाव हे म्हजे थंय पयस करून म्हाका कुमक कर म्हणा लागलो. तोच कोडकार, हेल्प माय अनबिलीफ. म्हजे थंय कसलोय दुबाव तसो आसा, तो म्हजे थंय पयस कर. जायते रेतीर हांवें केल्यात, गूण जावंक ना. आज आयल्या आनी आयला, गूण जाता की ना गे. हेल्प माय अनबिलीफ, हील माय अनबिलीफ. पॅरालिटीक तोच आरिगार, ताका उठोंक जायनातलें, कितेंच ताका करूंक जायनातलें. एक शब्द सयत ताका तडबडी उलोवंक जायनातलो. पूण सम्याक कळीत आसलें ताका कितें करीत जाय. त्या देखून आज तुज्या जिवनांत कितें सगळें आसा तें सगळें सम्याक समर्पीत कर. ट्रस्ट हिम. ताचे कडेन सांगया, हांव पातयेता सम्या, म्हाका भावडता सम्या, हांव तुज्या पातयेणी दोन आयला सम्या. तूं म्हाका गूण करतालो, तूं म्हाका बरें करतालोय, तूं म्हजे सगळे कश्ट हळू करतालोय, म्हजें जीवन बदली करतालोय. म्हजें थंय कितें तें उदासपण आसा, म्हजें कितें डिप्रेशन आसा, म्हजें कितें सॅडनेस आसा, म्हजें कितें तें आळसाय आसा, म्हजें कितें पूर्ण धरलें हातलें, कितें आदलो कोडू अनुभव आसा, तो सगळो तूं काण उडयतालोय. त्याच व्हरत्या मोगान व्हरत्या बावडतान समेची सुदी आमी करया, समेची नांवां काडुया. तोच समी ह्या संवसाराचो, त्या सर्गीचो म्हाका आनी तुका बरें करूंक आयला. त्या समय सांगता पातयेणें सांगया, आय बिलीव, आय बिलीव, आय बिलीव. पेज नंबर 66 66. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ
ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಕಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು राजा. माझ्या सांगत असं तोच जीसस ओनली से वर्ड, एक शब्द सांगल्या पुरो, हेल्प माय अनबिलीफ. म्हणजे त्याचा तू कानुडे, लेट मी बी विथ यू. तू सांगत राहो, तू सांगत जियो, तू सांगत पवडता जियो पत्यो मग आधारथी. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. संतोष हा उल्हासान सगळं तुझ्या संदेश, सगळं तुझ्या भक्ती समेचे नावारसे. हालेलुया 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 येशू राजा. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 येशू राजा. हालेलुया 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 येशू राजा. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಶೂ ರಾಜಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಶೂ ರಾಜಾ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಶೂ ರಾಜಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಶೂ ರಾಜಾ. ಯೇಸು ರಾಜ
येसु राजा हालेलुया 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 बड़ा ताड़ा सते करिया मगे जा बड़ा ताड़ा बड़ा सकते बड़ा बड़ा जेसो 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 मुझे दे वर्त तुबा तो खांडोडे हेल्प माय अनबिलीफ मेक मी टू बिलीव तुका पत्तियो मग आधार दी हेल्प माय अनबिलीफ मुझे दे दोको तुबा मुझे दे जो संशय खांडोडो तो मग कुमा कर समया जय जवर्धन नाव जय जामले रक्त जबड़ा सगळे बरे बड जाऊ जा हालेलुया 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 यहोवा यहोवा आमचा देव तो जेजो यावे हाऊस तो यावे हाऊस आय एम हू आय एम हाऊ तो जावन आसा हाऊस तो म्हणटा जेजो हाऊस तो म्हणटा देव तुका मेळो गेलो देव तुका मेळो गेलो जेजो हा तुका बरे करू आशिता हालेलुया 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 सगळे बश्या बघायच्या म्हजी पाथयणी ते एक शब्द म्हळ्यार पुरो सगळे गुण जाताले ही म्हजी पाथयणी तो एक शब्द म्हळ्यार पुरो तुजी एक दिश्ट म्हज्या लायल्यार पुरो पुरो म्हाका तितलेंच तुमच्या मुखार तस वांजल माथेव वचो चॅप्टर 8 वर्स 5 to 13 माथेव सुवांजल आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूया उपरांत जेजू कफरनाहूम भितर सरतस एक शतापती ताचे चर्चे आयलो आनी विनंती करून म्हणालो सायबा म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडोवन तो खटीन वळवळटा जेजू ताका म्हणालो हांव येवन ताका बरो करता शतापतीन जाप दिवन म्हळें सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातालो हांव जाल्यारय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हज्या खाली सैनीक आसात एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो फाटलो आंवकून येतेल्यांक तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता येदो व्हड बावार्थ इस्रायलान सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना हांव तुमकां आनी एक सांगता उदेंती आनी आस्तमेतान जायते जाण येताले आनी अब्राहमा इजाक आनी जाकोब सांगता सर्गीच्या राजान जेवणां बसतले पण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखान लोटून घालताले थंय जाताले रडणे आनी दान केल्लोणी उपरांत जेजू शतापतीक सांगा लागलो तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमानले प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये तसो साकर बरो जालो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान क्रिस्ता What an amazing healing. कसलो बावार्थ तो बावार्थ जावन आसलो त्या शताधिपतीचो जेजू म्हणा लागलो असलो बावार्थ इस्रायलान हांवें खंयच पळयल्लो ना बावार्थ तेका शताधिपतीचो तुम्ही समजून घेवंक जाय मगाच्यान हो शताधिपती कोण हो शताधिपती रोमाकार जुदेव न्हय आनी रोमाकारांक जुदेव म्हळ्यार जायनातले जुदेव सांगता तांची मिलाखत नातली आनी ते चिंतले जुदेव देवाक पात्य नातले जुदेव देवाक पात्यांतले पेगन्स म्हण ते चिंतले आनी अशें आसतना मगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या वर्त्या जिवितांत कितें घडलें रोमन अधिकारी तो ताका आसलो एकलोच अधिकारी सीजर ताका ते कितें म्हणटाले डोमिनस देवस म्हळ्यार तस्सू देव ताका सर्वस्व तस्सू त्या देखून रोमनाक अथॉरिटी सीजर आनी ह्या शताधिपतीन ताका वळखून घेवंक जाय आशिल्लें पूण तो त्या सीजराक देवचो मान दिता पूण ताच्या वर्तो मान जेजूक तो दिता त्या देखून तो जेजूक दोन पुटी म्हणटा सायबा सायबा दोन पुटी लॉर्ड लॉर्ड म्हण आपयता एक पुटी न्ही एक पुटी आपयल्यार मिनिमम
2 पिड्या पडल्या तर कळीत असले या जेजूची प्रख्याती कितें. जेजू म्हणा लागलो हांव येता तुज्या घरा. आनी ह्या वेळार नाका नाका तूं येवंक हांव योग्य न्ही, योग्य न्ही. कालच्या दिसा रेतीन एकलो तरणाटो येवन म्हणा लागलो फादर जायते पास्टर्स म्हणटात हांव तुका सेवंक पावो न्ही म्हणटात ते कित्याक म्हूण आमच्या घरान सगळे विचारतात. कालतेपण जेजू मुखार, जेजू मुखार कालतेपण हांगाच आमकां पळोवंक मेळटा. तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्ही, हांव पावो न्हय. तूं थंयच रावल्यार तितलो व्हरतो तूं कितलो जो व्हरतो तें त्या खातीर. नातर आमी सांगे जेजू म्हाका बारीक कुशीत येवचें सांगीत कांय प्रॉब्लेम ना, पूण तूं म्हजे भितर येवंक योग्य न्ही. पूण एकच एक उतर पुरो आनी हांव संपून तरान म्हजो साकोर संपून तरान नितळ. आज हांव नितळ जातालो. आनी कितें जालें ताका कळीत आसलें जेजूचे अधिकार. तो म्हणा लागलो तुका अधिकार आसा सगळ्या संवसारा वयर आनी सर्गे वयर. त्या देखून म्हज्या साकराचे आर तूं खांड उडयतालोय, पॅरालिझम तूं खांड उडयतालोय. दॅट पॅरालिझम हॅज नो पावर इन फ्रंट ऑफ यू. तसलें एक वर्तें देणें ताणें देवा जेजू थंय समजून घेतिलें. त्या देखून मोगाचें न्हू आज जेजूक आसा अथॉरिटी तुज्या आर्थरायटिसा वयर. जेजूक आसा अथॉरिटी तुज्या कॅन्सरा वयर. जेजूक आसा अथॉरिटी तुज्या ट्युमरा वयर. जेजूक आसा अथॉरिटी तुज्या कोडींत आसलेल्या हर एका दुखी वयर. जेजू म्हणा लागलो तुवें पत्तेल्या बरी सतमानलेल्या बरी जावं. आज तूं हांगा बसून आसाय मोगाच्या भाव आनी भयणी, तुज्या पत्तेणे बरी जावं दी. सगळी अथॉरिटी जेजू म्हणटा ह्या सर्गाची आनी संवसाराची बापान म्हज्या अधीन दिल्या, म्हज्या अधीन ती केल्या. त्या खातीर बापाची वर्ते अधिकार तो पूत घेवन आयला तो जेजू आमच्या मुखार आसा. त्या देखून ताका अथॉरिटी आसा, जबाबदारी आसा आनी पावर आसा हर एकल्या वयर. ताका अधिकार आसा हर एका वयर, हर एके पिढे वयर, हर एके नाका जाल्ले संगती कितें करता ताचेर ताका अधिकार आसा. पूण स्वतंत्र ताणें आमकां दिला. पूण आज हांगा येयला तुका तो संपूर्ण आपलो अधिकार विस्तरून तुका बरें करूंक तो आयला. मोगेचे भावन आनी भयणीनो ह्या वेळा माख्या तोच अधिकार सॅन्ड्रा, बर्नादेत, आशा, जेरेमी, लॉरी, रंजिता, मेरी. जेजू ह्या वेळा त्याच देवाच्या उतरांत तुका तो संदेश दिवंक मुखार येता. इजाया प्रभुचे उतरां चॅप्टर 43 वर्स 19. हांव तुज्या जिवनांत एक नवें सांव हाडूंक शकतालो. तुजें जिवीत हांव बरें करतलो, नवें करतलो. कितें तें बरें? तुज्या कोडींत आसले पिडा, तुज्या मतीन आसले इराराय, तुज्या जिवितांत आसले ते कश्ट हांव निवारतलो. एक कॉल थोड्या जाणांक मात न्ही मोगाच्या भावन आनी भयणी सगळ्यांक जेजून दिल्लें जावन आसा. तुजें नांव काड ताणें आपयलां. हांव तुज्या जिवनांत एक नवें सांव हाडटालो. नवें सांव तुजी पिडा पातये तो कितें तुजें तें करूंक आशेता तें तुजें तें करतलो. तो तुजें तें येतालो, तुका आपडटलो, तुका गूण करतलो. आमी ताचे कडेन सांगचें सम्या तुजी खुशी जावं. कालच्या दिसा एकलो इतर धर्माचो आमच्या धर्माक आयिल्लो ताणें एक विटनेस दिवच्या काय ताका आपयल्लें आनी तो म्हणा लागलो आमच्या कोंकणी लोकांक हांव हांगा आयिल्लो जाल्यार ह्या सेंटरान म्हजी बायल जेजूक पातयेवन येताली हर एका वर्सा तिचो भावार्थ हांव नाश करूंक म्हण आयिल्लो. त्या देखून हांव त्या डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या बागला लागीं रावन गेटी लागीं रावन हांव पळयतालो
कसली सकत आसा. युजली हांव पळयतना 10%, 20% बारी चिंतपाचो, बारी शिकपी, बरें आपुरबायच्या कामार आसचो. 10%, 20% सकत म्हाका पळोवंक मेळटाली. आनी हांव चिंततालो असल्या सक्तेक हांव म्हजी सकत उपयोग करतालो आनी तिचो बावाडटा, हांव नाच करतालो आनी मुखार तें डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा घेवचें बरी ना. हांव पळयतालो ताणें येवंक नजो. आनी हांव असो पळयता थंय पळयलें एक उतर देवाचें, म्हजी ससाय तुका पुरो, म्हजी कृपा पुरो. हें हांव पळयता आनी हांव लेख घालता. हांव झुजोंक आयला म्हणटाना त्यांची सकत कसली म्हण हांव समजून घेवंक आयलो. तांची एनर्जी कितली आहा म्हण पळोवंक आयलो. 10%, 20%. पूण ह्या वेळार तो म्हणटा ताच्या उतरांनी ताची सकत म्हजे थंय अशें देंवली की मिलियनांतल्यान ती सकत तसली उदार सकत म्हजे थंय देंवली म्हणटा तो. हिंदू भाव बन्सी म्हणलो, म्हजो क्लासमेट जावन आसलो. 35 वर्सां उपरांत ताका हांवें पळोवचें तें आनी म्हाकाच सरप्रायज. हो मनीस हांवें आयकल्लें पूण क्रिस्तांव जाला म्हण म्हाका कळीत नासलें. तो म्हणा लागलो तसली सकत म्हजे थंय देंवली. आनी हांव भितर गेलो उपरांत जें कितें हांवें नाच करीचें म्हण हांव आयिल्लो ती चिन्नां सगळीं निर्पळ जालीं. आनी म्हज्या बायले सांगता हांव गेलो आनी म्हाका दिल्लें उतर तेच जेजून जें कितें हांव तुका दाखोवन दिता त्या प्रमाणे कर. जें कितें हांव तुका दाखोवन दिता त्या प्रमाणे कर. हाचे उपरांत म्हजी जिणी बदलिली म्हणा लागलो तो. ताचो बावट नाच करून ताका डिवायन रिट्रीट सेंटर हे नातल्या बरी करूंक आयिल्लो मनीस हांव संपूर्ण तरान बदली जालो. 21 years, 2002, 20 आतां 24 years, 2002 and 23 years जाली आतां. आनी तो म्हणटा 23 years back I was a terror. आज जायते जाण टेरर म्हणटात न्ही, सोमी नाका. आनी तो म्हाका म्हणालो, आमचे थोडे क्लासमेट आसले तांचे विशयान हांवें म्हळें कितें फादर तांकां जेजू लागीं हाडचें, जेजूचें काम आमकां आमचें न्हय म्हणा लागलो तो. आनी तो म्हणटा म्हाका भुरगीं जायनात, म्हाका कांयच ना, म्हजें स्पर्म कावंट बारी स्लो, तुका भुरगीं बिलकुल जायनात म्हूण 7 डाक्टरांनी ताका सांगलें. आनी डोंट ट्राय फॉर इट म्हूण सांगलें. IVF वोस. तो म्हणा लागलो नो, इट इज अगेन्स्ट माय बिलीफ एंड अगेन्स्ट द चर्च म्हणा लागलो तो. आनी त्या वेळार तें शिकोवन दिता तो ताणें आयकल्लें हें सारकें न्हय म्हूण. आनी त्याच रेतीन तो म्हणटा देवान म्हजें सगळें मन परिवर्तन केलें. फाटीं आमी गेले, आज आमकां 22 years old भुरगो आसा. तो म्हणटा 22 years old भुरगो आसा. देवान असाध्य म्हळ्यार साध्य केलें. नेक्स्ट रेतीन हांवें येवन बॅप्टिजम घेतलें म्हणा लागलो तो मोगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून तुजें तें एक नवें साव हाडच्याक जेजूक वेळ नाका. 10%, 20% एनर्जी म्हूण टेस्ट करच्या मनशाक मिलियनांतल्यान एनर्जी ताणें दिल्या. त्या देखून तो म्हणा लागलो तुमी मागतना हेरांक बोक्सी नासतना मागा नाकात म्हणा लागलो. दुसरें तुमी कलतेपणाची जिणी जिवन सरेंडर करा. तिसरें तो खालच्या दिसा तांकां म्हणा लागलो देवाची खुशी वय जाल्यार तें तुमकां तो दितालो. तुवें मागलें न्ही, ताच्या कुशे प्रमाणे कितें आसा तें तुमकां तो दितालो. तर तेच मोगांत आतां आमी गीत गायता आसतना मोगाचें न्हू, आमचे कितें कश्ट आसा, आमचे कितें वळवळे आसात, कितें हांव करूंक आसा. जेजू म्हाका दाखयता तो वरती वाट. ती वाट आतां ह्या वेळा आमी सोम्या कडेन सांगया हॅव युअर वे. तो म्हाका दाखय ती वाट. शो मी दॅट वे, शो मी दॅट वे लॉर्ड, शो मी. आनी तो तुका खंडीत जावन दाखयतलो. 108 पेज 100 जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळसान मोग तुजो करता. संवसाराक म्हाका कांयच नाका, तुमसेकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगा आशेता, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता.
सगळ्या कळसान मोग तुझो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तुझे सोम्या निर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारकें पेल्या थंय देखता संवसारांत म्हाका कांयच नाका सगळो सोम्या निर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारकें पेल्या थंय तुझे सारकें पेल्या थंय देखता संवसारांत म्हाका कांयच नाका सगळो सोम्या निर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रस्ताय म्हाका मेळच्या एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता 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 तुजेच पासून रस्ताय म्हाका तुजेच पासून रस्ताय म्हाका मेळच्या एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता Yes, Jesus, you are living in me. Have your way. Speak your words. तुझे उतर उलय सम्या उलय तुझे उतर तो मोग म्हाका दी व्हरतो तुवें मोग मोसो केलोय Hallelujah. मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलोय Have your way, Lord. उंड्या रूपार काळ तूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सय दिलो Show me the way, Lord. तुवें मोग मोसो केलो व्हरतो तुवें मोग मोसो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलोय उंड्या रूपार काळ तूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सय दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोसो केलोय जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता I want your love, Jesus. सगळ्या कळसान मोग तुजो करता Show me your way, Lord. Have your way. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सोम्यान दिरवे म्हाका तुझे स्वते पड म्हजे देश जावं दी. जियेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजो मोग करता एक उतर सांग सम्या संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सोम्यान दिरवे म्हाका जेजू हांव त्या मोगाक आशेता ओय सम्या जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजो मोग म्हाका दी सम्या जेजू हांव तुजे वाट म्हाका दाखय सम्या सगळें तुजें बरेंपण म्हजें थंय तूं आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू तुज्या वर्त्या काकुतीचेर हांव पातयेतां I trust in your mercy. I trust in your mercy. Santosh, Valentine, Carmen, Rita, Malvin, George, Cecilia, Henry, Roslyn. ह्या वेळार देवाचे वर्ते उतर तुका कितें सांगता तें आयक. इस्रायेला प्रवादीचो ग्रंथ 30वो अध्याय 18वी ओळ. हांव तुका एक
परती वाट दाखोवंक तुका बरेंपण दाखोवंक हांव आशेतां वेटिंग टू शो ए फेवर टू यू तुका ते फेवर मेळचे खातीर तुवें आशिल्लें कितें आसा म्हज्या खुशे प्रमाण तें खंडीत जावन आसा तें तुका हांव दिवंक आनी खंडीत जावन तोच जेजू तुज्या वर्दा भिरमतेन सुरसुऱ्यान जें कितें आमी आशेतां तें आमकां खंडीत जावन ताच्या खुशे प्रमाण आसतना तें आमकां तो दितालो मोगाचें ह्या वेळा आमी मागया एकामेका खातीर सगळे आमी एका एका रितीर पिडेस्त आसा जावंक पुरो मानसीक पिडा जावंक पुरो शारिरीक पिडा जावंक पुरो आध्यात्मीक पिडा जावंक पुरो आध्यात्मीक आनी आत्मीक जावंक पुरो आंतरीक पिडा जावंक पुरो भावनात्मक इमोशनल डिजीज सिकनेस इन एवरी बॉडी sickness in every soul, sickness in every heart और एकल्याच्या काळजा सगळ्यांक आमकां हिलींग जाय सगळ्यांक आमकां गुण जावंक जाय मोगाचें त्या देखून एकामेकाच्या मोगान बरया एकामेकाक ते मागोवंक आयती जावया एकामेकाक आमचो आदार दिवंक आयती आमी जावया मोगाच्या भाव भयणांनो मागा एकामेका मागतना तुजी भलायकी बरी जाताली एकामेका खातीर तूं दिवंक आशेतना तुजी भलायकी देव बरी करतालो हेरांच्या बरेपणांत तुका बरेपण जातालें ह्या वेळा कोणा सकडी बॅक पेन पाटीची दूख आसा पेंगटाची दूख आसा ती जेजू मुखार तुमी आसात कांयच भियेनासतना कांयच लज म्हणलें की नासतना लज नाही जेजू मुखार रावंचे लज नाही कोणा सकडी बॅक पेन ऑल दोज हॅविंग पेंगटाची दूख आनी पाठीची दूख आसली उबी रावात थंय आसल्या जाग्यार तूं उबी रावात तुमचे हात सोडात आनी आमी बसून आसले हांचे खातीर मागया ताका पळोवचें नाका तूं बसून आसली आमी मागया हांगा आसलो हर एक लागीं गुण करच्या जेजू आयला एकल्या दोगांक न्हय हर एक लागीं मोगाच्या भावनान बिना पेंगटाची दूख पाठीची दूख आसली आमी ह्या वेळार मागया जेजू ताका जायते तुजी खत आसा जायते हुस्को आसा तो आयला एक अजाप तुजें थंय करूं मिरेकल अटक्याना उणें आसलें परतेपण कर दिलो जेजू त्याच आवयच्या वर्त्या विणवण्या पाळो दिलो जेजू आज तुज्या त्या पाठीच्या दुखींत सांग बरो तुज्या पेंगटाच्या दुखींत तो जायतें बरेंपण करूंक तुका आयला तेच उणेपण भरती करूंक तुज्या कुडीन तो आयला कोणा सकडी नेक पेन उबे रावन आसले उबेच रावात बसनाकात तुमच्या खातीर विशेष मागण्यो करूंक आसतलें त्या खातीर सोम्या म्हाका तुमी उबे आसात ओगेच उबे रावनाका सांगात सोम्या ह्या म्हज्या पाठीच्या दुखीन कितली दूख आसा तुका कळीत आसा जेजू कळीत आसा म्हाका कळीत ना तुज्या पेंगटाच्या दुखीन कितले दूख आसा कितले तुका उठोवंक कश्ट जाता कितले बडी तूं वळवळटाय कितें वळवळटा तें सकडी कश्टतना हांव कश्टतना वळवळटना इजा बगतना जेजू कळीत आसा सांग ताका जेजू तुज्या आमली रगतान म्हाका धुवन काड तुज्या आमली रगत देवय तुज्या आमली रगत म्हाका गुण कर सांग तुज्या पेन ऑफ द नेक गळो दूख सांग बरो स्पॉन्डिलायटिस शोल्डर पेन कोणा सकडी आसा त्याच आसली उबी रावात गळो दूख स्पॉन्डिलायटिस शोल्डर पेन बावळो दूख बावळो उकलो जायना असली कोणी आसत तर उबी रावात मोगाचें मागात जेजू कडेन मागात डायबिटीक डायजेशन प्रॉब्लेम कोणा सकडी डायबिटीक आसा कोलेस्ट्रॉल बेग कितें जाता कोणा म्हण फाटली सगळी म्हणा लागली कालची आसा म्हाका बें दिसलें फादर म्हाका जायते सायन्स येवन आसात म्हाका कितें जाल्यार कोलेस्ट्रॉल डायबिटीक आसा म्हाका गुण करतलो म्हण हांव आयल्या फादर हांगा खंडीत जावन जेजू गुण करतलो तुका माग म्हण सांगलें त्याच प्रमाणे बीपी रेज जावची आनी बीपी लो जावची एका भयणी खातीर आमी मागया लिना म्हणल्यार एका भयणी खातीर आमी मागया ताची बीपी जायती लो जाता काम करून ताका कश्ट जातात ह्या वेळार ताचे खातीर मागया हरीश म्हणल्यार एका हिता धर्माच्या भुरग्याक कालच्या दिसा तो आमच्या रेतेरींत आसलो आनी ताचे खातीर परत हांव विनंती करूं मागता ताच्या कुटुंबा खातीर मागता आयला तो त्या बावडतान त्या जेजू लागीं ताचे खातीर आमी मागया प्रॉब्लेम ऑफ द आयस कॅट्रॅक्ट सांग बरो तुका ते कॅट्रॅक्टा पळोवंक जायना दोळ्यान दिश्ट सारकी ना मागता ह्या वेळार जॉर्ज
हाच्या खातीर ताच्या दोळ्या उजवो दोळो जायतो तांबडो जाला आनी ताच्या दोळ्यांत कितें गी ताका आडकळ दिसता जायते भियांतो आसा. जेजू म्हणटा हांव आसा पुता हांव आसा भियेनाका. आनी कोणा सकडी दोळ्यांचे दूख आसा दोळ्यांत दुखां देंवतात आनी असल्यांक बरें करूंक आयला. जेजू म्हणा लागलो बार्तिमेयाक तुजे दोळे उक्ते जावं दी तुजे दोळे बरे जावं दी. आनी त्याच वेळा बार्तिमेय पळोवंक लागलो तुज्या दोळ्यांक बी ओपन्ड ह्या वेळा तुज्या दोळ्यांत आसली तुज्या कानांत आसली आयकच्यो सगळ्यात उणी आसली. तसल्यांक जेजू म्हणटा तूं बरो जालाय म्हण चिंत बरें जालाय म्हण चिंत. ह्या वेळा तुमच्या खातीर आमी एक गितान मागतले. हांव एक खंतार म्हणटा आसतना बसून आसली मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या लागीं ती कोणी आसात तरी तांकां तूं आपड बसून ह्या उबी रावली एकामेकाचो हात धरात. एकडो हात धरूंक नाका. शोल्डर म्हळ्यार बुजा वयर तुमचो हात दवरात. एकामेकाक पावर जेजूचो स्पर्श जावच्या खातीर तुमच्या लागीं उबे रावन आसल्या लागीं आसा दुसरी आसल्या तांच्या खांद्यार हात धरा. बसून कोणी आसात ती उबे रावन आसल्याचो हात धरा आनी तांकां तुमचो स्पर्श गुंवचे नाका आसल्या कडेनच गुवोंक वचनाका आसल्या कडेनच थंय ना मुवमेंट नाका कोणी तुमकां आपडोंक ना भियेनाका. जेजूचो स्पर्श तुमच्या थंय जाता. ह्या वेळा आमी मागया तुमी मागात सगळे आमी मागया. जेजू कडेन सांगया जेजू टच मी जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका अवगण कर. म्हजे पाठीचे दूख पेंगट्याचे दूख शोल्डर पेन स्पॉन्डिलायटीस मायग्रेन वर्टिगो वर्केनी त्याच बरोबर दोळ्याचे दूख कानाचे दूख कितें सकड दुखी आसात कॅन्सर पिडा असले सकट डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल बीपी प्रॉब्लेम हे सगळे गुण जावच्या खातीर ह्या वेळा आमी मागया. हालेलुया 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 जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ते गंधार आमी गायतना संपदार जेजू एक जावया वया कष्टदाना सोम्याचो उडास वय जेजू तुका उलो मारसा सक्रमेंत जेजू कष्टाचे हावणी अळटा सम्या ह्या वेळा काळो तासो ऐकता वय जेजू कष्टांतल्यान ओया बेटा जेजू तुका संते म्हाका ताचे तुजे पिडा ताका दिवन सोडो दितलो विशीव तुमकां ओय जेजू ह्या वेळा तुका गुण करूंक आयला मोगाच्या गोपान कष्टांतल्यान ओया संते जेजू सांगता ती म्हाका देव आसा तुजी पिडा म्हाका दी सगळी कोण सकडी प्रॉब्लेम आसा ती पिडा. ह्या वेळा जेजू म्हणटा मोगाच्या गोपान सगळी आमी उबे रावल्ली आतां बसच्या मोगाच्या नांव बसच्या सगळी उबे रावन आसली आमी बसच्या. जेजू तुका गुण करता आपडटा आनी नितळ करता. दोज हू आर हॅविंग स्किन प्रॉब्लेम खातीची पिडा जांबरो व्हाईट पॅचेस ब्लॅक पॅचेस कसली ती कीड सरता नाका जाल्यार इरिटेशन अलर्जी कितें सकडी स्किन प्रॉब्लेम आसले उबे रावान जेजू तुका गुण करच्याक आशेता मोगाच्या भावा आनी भयणी. कांयच हेणे तेणें पळय नाका जेजूक मात पळय स्किन प्रॉब्लेम जेजूचे वर्ते सुरसुराचे दोळे काकूचे दोळे ताची सगत तुजे थंय तो ह्या वेळा त्या तुज्या स्किन डिजीजा वयर वचून आसा. गॅस्ट्रायटीस गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी अल्सर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रायटीस कोणा सकडी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसा आनी अल्सर प्रॉब्लेम आसा आनी किडनी प्रॉब्लेम आसा ती उबे रावात. किडनी डायलीस जावंक बरो फॅटी लिवर जावंक बरो किडनी स्टोन जावंक बरो या आनी कितें लिवरान स्टोन जावंक बरो कितें सकडी आसा तसली कोणी आसात उबी रावात मोगाच्या भावा आनी भयणी. Jesus wants to heal you at this very moment. Suffering from migraine कोणा सकडी मायग्रेन आसा ती उबी रावात. कोणाक सकडी तुमच्या कुडीर पायाच्या गांठीची दूख आसा बॉडीली पेन पायाच्या गांठीची दूख हाताच्या गांठीची दूख जांग बरो ती दूख तुझे ते आर्थरायटीस असली दूख आसा ती उबी रावात. वेरिकोज वेन्स थायरॉइड आस्मा ब्रोंकायटीस विजिंग
कोणा सगळे उस्वास काडूंक नाकाचे प्रॉब्लेम आसा तसले उबे रावात भियेनाकात मगाच्या भावान मेळना जेजू आयला आमकां गुण करच्या खातीर जेजू संपूर्ण आमकां गुण करता त्या देखून जेजू म्हणा लागलो ह्या वेळार तेच लोक इस्रायलचो लोक इजिप्तांतल्यान भायर येता आसतना तांकां कितेंच वाट दिसोंक ना ह्या वेळार तांणी बोब घाली जावन आसा कोणा लागीं वचो आमी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो हांव आसा तुमकां बरें करूं आय एम द लॉर्ड हू इज हीलड दी हांव बरो करचो गुण करचो देव हांव तुमकां गुण करूंक आयला तस जेजू म्हणा लागलो गुण जा एप्पता बी ओपन्ड आनी ह्याच वेळार तालिता कोम उठ जाल्यार कोण सकाळी पिडेंत वळवळोन आसा तस जाल्यार जेजू म्हणटा ह्या वेळार तुका हांव गुण करूंक आयला कोणी बसोन आसात उबे रावल्ल्यांक तुमचो हात दियात थंय आसल्यार लागीं आसल्यार पयस येणे वचनाकात बसोन आसली उबे रावन आसल्यांक तुमचो हात दियात तांचे खातीर तुमी मागोवंक आमकां कशी आसा सरेंडर युअर लायफ टू जीसस ह्या वेळार आमी गायतालें गीत ह्या वेळार तुमी मागा जेजू आमकां गुण कर बसोन आसले मागा ह्या भुरग्याची पिडा कसली म्हाका कळीत ना तुका कळीत आसा गुण कर जेजू बरें कर जेजू तांकां नितळ कर जेजू आनी ह्या वेळार आमी गावताल्या जिने हे आळताना दोळ्यांनी भरता वय कितलेशे म्हणे म्हाका गुण जावंक जाय आसले आज जेजू म्हाका खंडी जावं गुण करता पातये हेल्प माय अनबिलीफ Lord, I believe. Jesus, I believe. Jesus, heal me, touch me, Jesus, at this very moment. Jesus, with your graciousness, with your precious blood, with your holy ragat devan samya, ह्या वेळा देवान ह्या भुरग्यांतर सोम्याका उलो मारता तुझ्या उतराक कान दिता म्हणटा हांव तुका गुण कसो देव आय एम द लॉर्ड हू हीलड दी आय एम द हीलर हांव गुण कसो देव तुका गुण करूंक हांव आयला सगळे बरें करता देव तुका आयला जेच्या वरच्या मोगान तूं करशील सगळ्यांक आमकां बरी भलायकी तो दिता ह्या वेळार सगळे आमी वत्त्या वय पिडेस्तार येया वसंते तुझे सगळे कष्ट म्हजे थंय हाडये तितलो विषय मी तुका पळयता आनी दिता तो विषय मोगाच्या गोपान तुझ्या वरत्या गोपान तो लिपयता मोगाच्या गोपान सम्या ह्या वेळार टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड एट दिस वेरी मोमेंट तुझ्या वरत्या आमाले रक्ताच्या पोळ्या भुरग्यां वळय सम्या जेजो हालेलुया 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 सगळे आमी उबी रावया मगाच्या नांव बसोन आसले सगळे उबी रावात आणि ह्या वेळार दोन्ही हात वयर करात हर एकल्याची पिडा हर एकल्याचे कष्ट हर एकल्याचे वळवळे ह्या जाग्यार हर एकलोय गोड जावन वच्या खातीर बरी माय आमची आवय तीच वलांकणी माय आमकां आपणू दी आमकां बरें करूं दी आमची पिडा गोड कर जेजू ह्या वेळार सगळ्याची पिडा गोड कर आणि ते पिडा तुजी गोड जाली म्हणून तो क्लेम दॅट हिलिंग ते पिडा गोड जाले म्हणून तो पातये आणि जेजू म्हणटा पातये बिलीव इन माय वर्ड्स आणि तू एक शब्द म्हळ्यार पुरो सोम्या म्हजो साकर गोड जातलो तुवें एक शब्द म्हळ्यार सोम्या हांव गोड जाताली तुवें एक शब्द म्हळ्यार सोम्या हांव गोड जातलो म्हजी पिडा पयस सरतली म्हजे कश्ट हळू जातले जेजू एक शब्द पुरो वन वर्ड से वर्ड यू आर द लॉर्ड हू लेट मी यू आर द लॉर्ड हू हील माय सिकनेस यू आर द लॉर्ड हू मेक्स मी वेल तू म्हाका बरो करताय तू म्हाका गोड करूंक आयलाय हालेलुया 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 जेजूक एक दोन बरे ताळयो दिया मगाच्यान बोवा परबायतरान सगळ्या मेवड्या ताळ्या वडा उल्हासान हालेलुया 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 सगळ्या आमी दिमेर पडया समेचे आशिर्वाद घेवंक
आयती जावया सुमी आमकां ताणें बोआ परबायतना आपडला आमी गुण जाल्या आमी पातयेता सुम्या वी ट्रस्ट इन यू एंड यू आर गिवन अस दॅट हिलींग तुवें आमकां ती भलायकी दिलाय जावंक पुरो इन्स्टंट जावंक पुरो ग्रॅज्युअल इन्स्टंट थोड्यांची भलायकी हांगाच तांकां मेळ्ळी आसा ग्रॅज्युअल आमी उपरांतल्या दिसांनी अनंत आत्मीक कार्यानी भागीदार जाताना सयत आमकां जेजू गुण करता त्या देखून हांवें पयलें सुरवेर म्हणलें आमी रेतेरीन मात पवित्र जावचे आत्मीक सगळ्यात आमी हांगा जावं वेतना दरवास्त मापान आमचे थंय काण घेवन वचोंक आसा आमी वेतना नवी रचना जावन बळादीक जावन सत्तेबरीत जावन पवित्र जावन देवास्पणान बरोवन आमी पयस पाटी वेचाक देवाचे आशिर्वाद ह्या वेळार घेवया. Idiabora Sacramenta Sustannaman karuya Purvila Tyarupa Botla Novioriti Adharya Silvon Vecha Uskut Visya Bavartachi Montinya Sesima pa Teseputa Ulasani stutisa Potvi maima sasasasna Ekastarya asita Kukado gancha spirita Sama sabina Amen. हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टमाना सुगडास तू आमकां सोडलाय चड आनी चड करून आयच्या दीस आमच्या संगतार रावून आमकां जाय जाल्यार वर्ते म्हण तुवें दिलाय तुवें सांगता मागल्या हॉर्यकल्या आमकां बरी भलायकी दिताय बरी सवकासाय दिताय आनी आपरबाय तरान आमची सुटका तुवें आज केलाय ह्या खातीर तुका आमी आभार मानता चड आनी चड तुज्या वर्त्या मोगान नवी रचना जावचे आमकां निर्मी जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. मेल्कम अल्मेडा सस्तान हाच्या तेसावा पासत देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. ग्रेटा दाबी कडपाडी, रोलँड मचादो संताकट्टे, एडवर्ड डिसोजा कणजार, बेबी थॉमस पार्कळा, सरिता डिसोजा ब्रह्मवर, रिचर्ड जेनिसा अल्मेडा गंगोळी, नवीन रोशन रबेलो कणजार, ग्लेविन सुप्रिता डेसा मणिपाल, विल्फ्रेड फर्नांडीस संताकट्टे, एड्रिन लेस्टर डिसोजा कणजार, रॉबिन रॉय मिनेझस मँगलोर, रोनाल्ड डिमेल्लो बेलमन, स्टीवन आनी रेशमा डिसोजा शिरवा, विवेक अनिता पिंटो बेलतांगडी, रेमिजियस फुर्तादो ब्रह्मवार. तशेंच तेसावा ज्वालू मँगलोर बरे भलायकी मेळोवंक फिलोमिना कॉड्रस माउंट रोझरी, जरम आनी लेतिशिया लुवीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. डॅरिल डिसोजा आनी कुटुंब ऑस्ट्रेलिया, कॉसेस लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रेशमा लोबो कालमाडी, हेलेन लिना आनी वॉल्टर रोड्रिगस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जीवन डिसोजा मँगलोर, रॉकी लुवीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. सरिता लुवीस कालमाडी, घरच्या आलमावांक मीस दिता. लॅन्सी फर्नांडीस आनी कुटुंब कालमाडी, फेलिक्स कास्तिलिनो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अविता मचादो संताकट्टे, तशेंच रिटा आनी टायटस लुसी कार्डीन हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता.
त्रिशाल ऑलिवेरा कुंदापूर. संतोषां सौम्या मंदिरां जमल्या गितां गावन मधू तुका सीता आमचे तुवें ओतुल्या सदेण्या पासून अळगा मेटयता देनवाशी. दुसरें चरण. मेसूंक सकचे नांव तुजे उपकार जालाय सौम्या आमचे थंय उदार काकूळ तामचेर उरती दाखयल्या मोगान तुच्या एक आमकां केला. संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधू तुका सीता आमचे तुवें ओतुल्या सदेण्या पासून अळगा मेटयता देनवाशी काळजा. मगच्या बाबड्यान मोगाळ भुरग्यान बोवा परबेचो स्वागत तुमकां ह्या मिसच्या बलिदानाक. आज रेतेच्या वेळार जायते बरें म्हण देवान आमकां केल्ल्या खातीर ताचो उपकार आमी बावड्या आर्गां आमी दिव्या पवित्र दीक मान कंद उलो करून मिसचें बलिदान माय मोगान आतां आमी एक कुटुंब जावन संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक लागी जेजून आपण दिला ताच्या वर्त पाटलाव करूंक आनी ताचे खरें सीस जावं. आपण दिता आसतना एक एकल्याक ते आपण घेवंक कळीत आसा आनी थोड्यांक तें घेता आसतना थोडे त्रास भोगता जावंक बरो. पूण जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करून येता ताका कश्ट मेळटले ताका मान मेळटलो ताका अपराध आसतले ताचे जायते नाका जाल्ले उलयतले. पूण तुमी भियोची गरज ना म्हणटा तो. कित्याक म्हळ्यार म्हाकाच ताणें सोडून तुमकां सोडता ते. म्हाका सोडिनातले तो मनीस तुमकांय त्याच प्रमाणे. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारान मोगाचे न्हू बरी करची आसात वायट करची आसात. अशें आसतना बरें चड जावच्याक आमी प्रयत्न करीत जाय. चड बरें जातना वायट उणें जावंक शकता. त्या खातीर जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता सगळे कश्ट अनुभव करता आनी ते सोंसता आनी ताची उतरावणी करता ताका व्हरतें दिर्वें म्हजें तें आमानांत हांवें दवरलां. कितें तें दिर्वें? सर्गीचें राज. आनी आज त्या सर्गीच्या सुखाक आमी जायतें पेसाडूंक जाय आमच्या जिवनांत. बरें आमी करया पवित्र आमी जावया देवासपणान बरया. हर एक घडये तें देवासपण तुजें थंय तूं जियेतना खरो उल्हास आनी खरो संतोष. कोणें कितेंय सांगल्यार कांयच फरक म्हाका पडना. कित्याक हांव देवाच्या कुशे प्रकार चलता देवाच्या वाटेर हांव चलता आनी देव म्हाका मुखार सोन व्हरता. तें देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक हांव केन्नाच पाटी रावचो ना चुकचो ना आनी सुकारी मारचो ना आनी मारची ना. हो आमचो निर्धार आमी करूंक जाय. आनी अशें आसता देवा सांगत एक जावया. चुकोन पडले ते घडयो आमी उडासा घडया. जावंक बरो थोडो बडी आमी एस्कत जाता. जावंक बरो थोडो बडी आमी समजून घेना. जावंक बरो आमच्या हात ओन खुशे प्रमाणे आमी जियेल्या नंतर जे वायट आमी आमच्या तोंडांत उसारलां त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो माथ्याच्या वांजेला आज आमी आयकलें जाल्यार गरजे पडनातले हर एका उतराक निमाण्या दिसा तुवें लेख दिवंक पडटलें. त्या देखून उतराक मात न्ही आमच्या हर एका वायट करण्याक आमी लेख दिवंक पडटले. ते लेख आमी दिवच्या पयलेंच आमी आमची थिदवण करया आनी बरीं जावया. सोम्या सांगात एक जावन मिसच्या बलिदानावर त्या रितीर पात्र घेवंक आमची पदकां वळखून सांगाता म्हणया हांव पदकी सर्वदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनाचें दोन तोंडांत सरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बघ्या सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवालोकीक विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता.
सर्पदा देव आमचे काकत कर आमचे पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. ओमिया काकोत सोमिया काकोत क्रिस्ता काकोत क्रिस्ता काकोत सोमिया काकोत सोमिया काकोत प्रार्थया मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणावर तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयलाय तशें सटनाचें सूख भोग आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याद पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची आनी रजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत जाकोबान आपल्या पुताक सांगलें, आतां हांवें म्हज्या पुर्वजा सवें एकवटचे घडी लागीं पावला. हेतेत एफ्रामाच्या शेतांतले धुळींत म्हज्या पुर्वजा सवें म्हाका मातयेक पाया. म्हणजे कानान देशांत मम्रेच्या उदेंतीक आशिल्ल्या मेकेबेलाक म्हाका मातयेक पाया. अब्राहामान हेतेत एफ्रामा कडचें तें शेत निकोपाच्या सुवातेर जावच्याक मोलाक घेतलें. थंय इसाकाक आनी ताचे बायलेक रेबेकाक मातयेक पायल्यात आनी थंयच्या लियाक आनी हांवें मातयेक पायलां. तें शेत आनी धूळ हेतेता कडचें मोलाक घेतलें. आपलो बापय मेलो तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले, आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकी द्वेशिता जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयता जाल्यार आमी कितें करचें. देखून ताणें जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापय मरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें, तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन चलोवन केल्लो अपराध ताचे पातकां बक्षी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेक हो संदेश मेळटच तो रडलो. उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसां. पूण जुजेन तांकां म्हणलें, भिया नाका, देवाचो जागो घेवंक हांव सकाना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर, म्हणजे सबार लोकांचो जीव वाचोवच्या खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांयच भिया नाकात. हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलो. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. आपल्या बापायच्या कुटुंबा सवें जुजेन इजिप्ताक वस्ती केली. तो मरतना ताका 110 वर्सां प्राय. एफ्रेमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयसर तो वाचलो. मेसियाच्या पुता मकिऱ्याची भुरगीं जुजेच्या उस्क्यार जल्मालीं. जुजेन आपल्या भावाक सांगलें, म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावला, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. ह्या देशांत तुमकां तो भायर हाडटलो आनी अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयल्लो देश दितलो. उपरांत इस्रायेलाच्या पुतांनी हो सोपूत घेवंक जुजे लागीं सांगलें.
देव अशें तुमची जतन घेतना म्हजी हाडां आंगातावन तुमचे सवे वर्तेल्यांक जुजे 110 वर्साचे प्रायेर इजिप्तांत मेलो. देवाचें उतार हें देवाची ओळखाण. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. सर्वेस्पराक वाखणा ताचे नाव हर्सिया. पर्सामध्ये ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगळीक ओसारा. ताची सर्व महात कार्यां वर्णिया. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोघा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो केया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. ताच्या सकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बळानो ताणें विसरून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पोर म्हणटात तसू आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलता. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. दुबळ्या दात्यान देवाक सोदा आनी तुमची काळजाणोव्या जीवन भरतेली. सगळं आमी उबी रावून मिसास उद्गार आमी गावया. Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्ताच्या नावापासून तुम्ही आत्मान मोक्षात जाल्यार तुम्ही करीस बागी. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती कर आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. मेस्त्री प्रास सीस वर्तनी आणि धन्य प्रास साकर वर्तनी. सीस आपल्या मेस्त्री सारको आणि साकर आपल्या धन्या सारको जाल्यार पुरो. घरच्या यजमानाकच बेलझेबूल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचेनात. देखून मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा तें सगळें उक्तें जातालें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा.
आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बागार कूड आनी आत्मो दोनीय यमकोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुजे पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या काबलाते उणें भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरलात. देखून तुमी भियेनाकात. भायल्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा उजेर जो कोण आपूण म्हजो फाटलावदार म्हूण परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव परगडटलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. देवाचे उतर हे according to Christ. बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे, तुका आमी समर्पिता. ओंडोगो आसो आनी पांयडाक आसो, काणी किरकोळ तरी गर्थो मोगाचो. अर्घा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे, तुका आमी समर्पिता. अर्घा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वोस आमचे, तुका आमी समर्पिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावा सरेसर तोंड घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बले वरवीं आमच्या अंतस्करां नितळ सावणी सर्गीचे सुख जोडच्याक आमच्या प्रार्थनेसान यादे सुपळ कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वीस पोरात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. अयशी आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सष्टाच्या देवा सर काळे आणि सत आमी तुका देन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिवा पावरता पुन्हा जिवन परपार करता. तीर बरोशान तुज्या महिमेंत येण्याक त्रेकता. देखून आतां देवदूता आणि भक्त संगती महिमेचें वर्तें कीर्तन निरंतर आमी गायता. Povit, 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 darbaraso, सर्वेस पोतो, सगळी संसाबला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका
लोकाचे बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या कुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिक्षण जाता ताणें काल्स घेतली ही तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णे कराचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावट सगट परगटुया जेसू मेलो जेसूची वासाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता जिवित जोड आणि सोडोवची कास तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूडान रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तुजो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सदांच सुमे सोडलो पटलाव खर्चाक आमकां आपोवणें दिलां ते आपोवणें आमी घेवया आनी वर्त्या पवर्तान ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना भक्तीन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रयतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाम सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे बरोबर तिका शांती आनी कोटान सांबाळ तुजे ताणें राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो जय स्वयास मोग आसो आनी एकच संख्येत जावन एकामेकाक शांती दियात
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू हर एका वेळा आपल्या बापा लागीं आमकां व्हरून पावसो आमी तुज्या वर्ता मानान आनी मोगान जियेत आसतना त्याच वर्ता बापान जायतें बरेंपण आमकां लाभोवचो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्याक म्हजे भितर म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी मोकरा एकामेकाचो तुमी साकर म्हूण आपयना हांव तुमकां पूण इश्ट मोचे तुमी दिता सर तर मोपेल्याक समासमी तूं सोम्या म्हजो तूं रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या म्हजो जीव दातार तूं सोम्या म्हजो एक परबोसो आधार तूं सोम्या म्हजो तूं रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या म्हजो जीव दातार तूं सोम्या म्हजो एक परबोसो आधार घेवन उडोवणी मान्या ब्रेस्ताराचे ते पवित्राती देवन अर्गां मोडून ओडो दिली तिकू जेव जतस दिली ताणें शिसांकाल सापल्या रक्ताची पिये या नव्या कराराचे रग तूं सोम्या म्हजो तूं रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या म्हजो जीव दातार तूं सोम्या म्हजो एक परबोसो आधार तूं सोम्या म्हजो एक रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या म्हजो जीव दातार तूं सोम्या म्हजो एक परबोसो आधार दोन शिसांचे पांय आपल्या सोम्यान आमकां ज्ञान दिले दोया पांय तुमी एकामेकाचे मनशाच्या व्हड मोगाची रुसवा सोम्यान आमकां दिली दिवंक जाया तूं माया मोगाचे तूं सोम्या म्हजो तूं रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या म्हजो जीव दातार तूं सोम्या म्हजो एक परबोसो आधार नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी मोकरा एकामेकाचो तुमी साकर म्हूण आपयना हांव तुमकां पूण इश्ट मोचे तुमी दिता सर तर मोपेल्याक समासमी तूं सोम्या म्हजो तूं रस्तार तूं सोम्या म्हजो तूं पोस्तार तूं सोम्या
मोसो चिवदाता तो सोम्या मोसो एक परवसो आता तो सोम्या मोसो एक रसनार तो सोम्या मोसो तो पोस्तार तो सोम्या मोसो चिवदाता तो सोम्या मोसो एक परवसो आता सष्टाच्या जिविताची देणे आमकां सदां मेळो आनी तुका निरंतर वाकाणू आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसा आणि सर्व द्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वापरतरान क्रिस्ता करो मान आणि गौरव दिवन करे क्रिस्तां पण जिवच्याक वचून आज क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा आणि आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची. प्रमिता पायस निड्डोळे, ग्रेटा कर्डोसा मणिपाल, लूक एडन तावरो उडपी, एड्रिन लेस्टर डिसोजा कणजार, तशेंच जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मवार आनी लॅन्सी डिसोजा आनी कुटुंब कलमाडे. अलंकारीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर अलंकारीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर अलंकारीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर. ई भोव नितळी खरी भो भगवान तिंद्रादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससांतां तुका विंचून काडली. देवपुता तुम गर्भेत समोवचे वेळा तुका बगुल्या अदीक वर्त्यान आनंदसो उदास करो तो म्हाका पावो कर. म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तो सानान परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. एदुकेसचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तेन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पावपाचें. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळीचे पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बरोवसून आनी तुज्या बळवंत ससाच्या आदाराक बंदोन भोव घालतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनती कर. देवाची भगवान कशी वळी जाल्यार हय मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. नाहीतर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परत येवन मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. बरी सैरीक मेळोवंक, कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक, नवें बिझनेस आरंभ करूंक, कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, बरें घर जागो फावो जावंक, दांताची दूख गूण जावंक, सरळ कळी अनवरांत जावन सुटोवंक, पाटी गांवाक शाबितायेन पावोवंक, वायट चिंतनां जावन सुटका मेळोवंक, ओपन हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक, रीण फारीक जावंक, परिक्षे पास जावन काम मेळोवंक, ब्रेनांत ब्लड सर्क्युलेशन सारकें जावंक, MBA बँगलोर सीट मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, पेंटाची दूख गूण जावंक, भुरग्यांचें डिप्रेशन, राग, भें, कावजेणी, भिरांत पयस वचोंक,
दोळ्यांचें इन्फेक्शन गूण जावंक गांठी दूख वेरिकोस वेन गूण जावंक हाय डायबिटीस BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक एसिडिटी गॅस्ट्रीक गूण जावंक केस सरचे रावंक दादल्यान वायट संबंद सोडून काजरे जिविताक पाट येवन मोगान जियोंक भुरग्यांनी शिकपांत गमान दिवंक गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एक्सिडेंटांत हाताक जाल्लो मार गूण जावंक आमाल पियेवणे सिगरेट सोडोवंक भांगार पाटी मेळोवंक ICUंत आसलेल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक कोर्ट केस बेगीनच अखेर जावन सारको न्याय मेळोवंक पयस जाल्ले कुटुंबाचे सांदे परतून एक जावंक ल्हानशा बाळाच्या हार्टांतलो होल गूण जावंक सर्जरी बऱ्यान जावंक घराचे रीण फारीक जावंक लिव्हर सिरोसीस लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक रिंगवॉर्म पिडा गूण जावंक कामाक फावो ते कामेले मेळोवंक इस्रायल वचोंक मेडिकल पास जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक बांतर बऱ्यान जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना नव्या Marifa, तुझे मध्यस्थीक दये म्हाका आजची वर्ती पातयेणी विचारूंक हांव कशी व्हरता तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्ल्या सैमावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परतून मागता हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अदलेक भेटयता नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवती मर्यादा क्षमय अमोभ्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची वेळी आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मर्यादा क्षमय अमोभ्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची वेळी आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवती मर्यादा क्षमय अमोभ्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची वेळी आमेन. गे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल पडव्यान पयले बोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हज्या प्रणामाक मेळो तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हण हांव कशी व्हरता आनी संवसाराची अंतपर्यान ती परजळान वाडोवन दीत म्हण अत्रेकता हे दुखेस्तचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता तुजे पदवदार मध्यस्थीके मारिफास जोन दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव खलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार थाणे रचला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बाब तुजेशी पावोन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळ्या लेगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखूंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक
जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आणि राज करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन आमेन आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಏಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಏಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಇರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಏಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಏಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ.
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ಕಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ Mogal puta soy Angkar mari ashivati amka Jisucha boboit kalsa Ama sarvam dito che ashivati Balay ke chemaye Ama basot vinadikar. Dariya sukra Ama basot vinadikar. Suminit mi santani bhaktano Ama basot vinadikara. भाग्यवान खुसाचे गिरवेन मेहरंका आमच्या देवा आमच्या दिस विनंती बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन